ಶಿರವನ್ನು ಬಾಗಿ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಉನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆಯ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಉನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆಯ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಆರಾಧನೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗವೆರಗಿ ಆರಾಧನೆ ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಆರಾಧನೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗವೆರಗಿ ಆರಾಧನೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಜಯಘೋಷದೊಂದಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಜಯಘೋಷದೊಂದಿಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಉನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆಯ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ತಡೆಯಬಿಟ್ಟು ಉನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆಯ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ತಡೆಯಬಿಟ್ಟು ಶುದ್ಧಿಯ ಬೆಳಗಿ ಆರಾಧನೆ ಧೂಪವ ಹಾಕುತ್ತ ಆರಾಧನೆ ಶುದ್ಧಿಯ ಬೆಳಗಿ ಆರಾಧನೆ ಧೂಪವ ಹಾಕುತ್ತ ಆರಾಧನೆ ಪಿತನಿಗೂ ಸುತನಿಗೂ ಆರಾಧನೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಪಿತನಿಗೂ ಸುತನಿಗೂ ಆರಾಧನೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಉನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆಯ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಉನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆಯ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಉನ್ನತ ಉನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆಯ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಸಕ್ಕಡ ಸಂಗತ ಉನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆಯ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಉನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆಯ ಆರಾಧನೆ ಉನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆಯ ಆರಾಧನೆ ಉನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆಯ ದೇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಉನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆಯ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ
ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮರೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮರೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 गरगा होगळा पदवाकडे तुका हे पवित्र उकडीचा ख्रिस्ता आम्ही तुझी परता या कारकोळच्या सागराच्या शपायातळी आयल्या सागराचा आमच्या खातीर आज विशेष पदे नव्याच्या वेळार विनवणी कर आमच्या भुरग्या बाळा खातीर आमच्या कुटुंबा खातीर आमच्या सर देशावाचेर बेसावा घाला त्या ऑनलायनार जी कोण घरात पळयतात जी कोण पिडेत आसात तांचे दया देव देवनी आम्ही आराधन करतात आमकां आशीर्वाद बेसावा बेकोण मेळटा म्हणून बसयलाय बाबा तुझ्या पुत्र जेजूचे नाव आम्ही हांगा जमल्या वाजता देवतांचे आशीर्वाद बेसावा कोण पावलोनी कच आवर पडा आपण कोण अभिषेक ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆಯ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆಯ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 डोळे दाबया आराधने सांगा काळ जाता होणार का आराधन तुका आराधन तुका आराधने 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 डोळे दांबा आराधन करया काळ जाता केवळ बैल्या शब्दान मात्र नाही काळजाच्या गुंढा येता त्या मौनपणान आराधन बापा तुका आराधन तुका पवित्रत्म्या आराधन तुका पुता आराधन करूंक आयला आज आमी ह्या जाग्याचेर आराधन करतना ताजें आजारपण आमच्या मदें आसा ताच्या आजारपणाद्वारे तूं आमकां आपडता आशिर्वादीत करता आराधनाक तो मात्र योग्य आराधनाक तो मात्र फावो तोच आमचो रचणार तोच आमचो पोसणार तोच आमचो सोडवंदार काळजा तावन आराधसिताना आमी आराधन करतना आशिर्वादांनी भरताव निर्गमन 23-25 सांगता तुमी म्हाका एकल्याक आराधन करतना तुमच्या कानाचेर आशिर्वाद उदकाचेर आशिर्वाद गर्भाचेर आशिर्वाद वांजमळी आसची नात गर्भस्राव जावचो ना परिपूर्ण हावूक मेळटलें पिडा शिडा तुमच्या दावन पयस वेतली तुमचे विरोधी पळून धांवतले तुमच्या हितलांचेर व्यापाराचेर आशिर्वाद घालतलो तेच आशिर्वाद ह्या आराधनांत आमी घेवंक आयल्या ह्या सालोरेसाच्या बजिलिकाच्या पून थळार आमी आयल्या तर आज हो दीस विशेष दीस आशिर्वादाचो दीस कुरपेचो दीस पेकोवणी वळसो दीस त्या युकारिस्तांत ती पेकोण आमचे थंय वाळटा आमी आराधन करया आराधन करया मी सक्कड आमच्या जाग्याचेर उबी रावया सक्कड उबे रावा फाटी असलेली भाऊ भयण साथ जाता तितल्या मुखार येवन बसोवंक प्रयत्न करा जेजूक लागीं ह्या दुनियांत काळजाचें दवरा आमी सांगाता मेळून मागया मोगळा सुम्या जेजू मोगळा सुम्या जेजू आयच्या दिसा ह्या नोवेनाच्या आराधनाक
हांव आयलां हांव आयल्यां वैल्या तुवें सांगलां तुजे सरशी येतेल्यांक Jesus तूं केदींस पयस करिसो नाय तुवें सांगलां म्हजे सरशी येतेल्यांक हांव केदींस aunque Dios पयस करिसो ना कश्ट तेल्यानो वजन वयतेल्यानो म्हजे सरशी येया हांव तुमकां भलायकी दितां विशेव दितां सुडका दितां म्हूण तुवें बसायलां ह्या खातीर आमी तुका अर्गां दितां तुजें उतर आमकां सांगता तुजें उतर आमकां सांगता तुमी मागा तुमकां समजनातले गुटू हांव उगडापे करतलो ओय सोम्या हे मिस्तेर आमकां समजोवंक तुजें उतर समजोवंक आमकां आत्म्याचें बळ जाय आमकां आत्म्याची ससाय जाय आमकां आत्म्याची मजत जाय सोम्या जेजू तुवें सांगलां तुमी आराधनाक येताना मागण्याक उबी रावताना पवित्र आत्म्या कडेन मागा तो आत्मो तुमकां सर्व सतां शिकयतलो तुमच्या अस्कतकायेन तुमकां मागोवंक मजत करतलो कितें मागा जाय कशें मागा जाय तें तुमी नेणांत आत्मोन्स तुमचे ग्राणे तुमची मागणे देवा मुखार समर्पितलो म्हज्या बावतिस्मांत म्हाका दिल्लो तोच पवित्र आत्मो परत जिवाळ जावं दी ह्या आराधनांत सोम्या जेजू म्हजी अस्कतकायी म्हजें उणेंपण म्हजी पातकां सर्व समर्पितां तुजी दया म्हजेर देवोन येवं दी तुज्या देण्यांनी तुज्या फळांनी म्हाका अभिषेक कर सोम्या जेजू तुज्या पवित्र आत्म्याक म्हजे थंय धाड हे पवित्र आत्म्या हे रसनारा हे पोसनारा हे मजतदारा तूं म्हाका जाय तूं म्हाका जेजूच्या मोगान सलयताय म्हज्या अस्कतकायेन म्हाका बोळ जावन भावार्थान घट करताय मागण्यांत थीर करताय आयच्या दिसा ह्या आराधना वेळार म्हाका समर्पण मागताना तुज्या सक्तेन म्हाका बोर तुज्या बोळान म्हाका बोर हालेलुया आमी पवित्रतेचें कंथार गावंक तयार करता आसतना दोनी हात वयर उबारा एक 20 फावटी वडा ताळ्यां सांगया सोम्या जेजू तुज्या पवित्रतेच्या सक्तेन म्हाका बोर सोम्या जेजू तुज्या पवित्रतेच्या सक्तेन म्हाका सोम्या जेजू तुज्या पवित्रतेच्या सक्तेन म्हाका बोर सोम्या जेजू तुज्या पवित्रतेच्या सक्तेन तूं 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 म्हाका बोर हालेलुया 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 वडा ताळ्यान हालेलुया स्वर मुक्त जाऊ दी या आराधना वेळार आमचे आराधना त्या सर्गाच्या आराधना घडवू दी होसाना होसाना म्हणून पवित्र पवित्र म्हणून जाऊचे द्या सर्गाच्या आशीर्वाद आमचे देव दी आमचे आमच्या उण्या मोड पडायला नका सोम्या विशेष बाबा तुझ्या कृपेत आमकां अभिषेक रक्तान धुवून आमकां नितळ कर या आराधना मागोवंक
स्वार्थ ऐको आमका जायचं पवित्र तुझे बोल तो बाबा टच हायर upon us Lord हालेलुया 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 दार तुझ्या आत्म्या दार तुझ्या आत्म्या दार तुझ्या आत्म्याक आमचे सकट सांगा बापा दार तुझ्या आत्म्याक दार तुझ्या आत्म्याक दार तुझ्या आत्म्याक आमचे दार तुझ्या आत्म्याक दार तुझ्या आत्म्याक दार तुझ्या आत्म्याक आमचे बापा बापा दार तुझ्या आत्म्याक दार तुझ्या आत्म्याक दार तुझ्या आत्म्याक आमचे आत्म्या ये तुझ्या मंदिरात सांगता आत्म्या ये तुझ्या मंदिरात आत्म्या ये मोजा जीवितांत आत्म्या ये मोजा जीवितांत आत्म्या ये हांव आशेतां आत्म्या ये हांव आशेतां आत्म्या ये हांव रागोण आसां आत्म्या ये हांव रागोण आसां आत्म्या ये तुझ्या मंदिरात सकट सांगा आत्म्या ये तुझ्या मंदिरात आत्म्या म्हणजे जीवितांत आत्म्या ये मोजा जीवितांत आत्म्या ये मोजा जीवितांत आत्म्या ये हांव आशेतां आत्म्या ये हांव आशेतां आत्म्या ये हांव रागोन आसां आत्म्या ये हांव रागोन आसां दार तुझ्या आत्म्या दार तुझ्या आत्म्या दार तुझ्या आत्म्या दार तुझ्या आत्म्या बापा दार तुझ्या आत्म्या दार तुझ्या आत्म्या दार तुझ्या आत्म्या आमचे सकट सांगा दार तुझ्या आत्म्या दार तुझ्या आत्म्या दार तुझ्या आत्म्या आमचे आमचे बापा दार तुझ्या आत्म्या दार तुझ्या आत्म्या दार तुझ्या आत्म्या आमचे देवोय तुझो आत्मो देवोय तुझो आत्मो देवोय तुझो आत्मो आमचे जीसस देवोय तुझो आत्मो देवोय तुझो आत्मो देवोय तुझो आत्मो आमचे देवोय तुझो आत्मो देवोय तुझो आत्मो देवोय तुझो आत्मो आमचे Jesus देवोय तुझो आत्मो देवोय तुझो आत्मो देवोय तुझो आत्मो आमचे आत्म्या ये तुझ्या मंदिरात आत्म्या ये तुझ्या मंदिरात आत्म्या ये मोजा जीवितांत आत्म्या ये मोजा जीवितांत आत्म्या ये हांव आशेतां आत्म्या ये हांव आशेतां आत्म्या ये हांव रागोन आसां आत्म्या ये हांव रागोन आसां दार तुझ्या आत्म्या दार तुझ्या आत्म्या दार तुझ्या आत्म्या आमचे बापा दार तुझ्या आत्म्या दार तुझ्या आत्म्या दार तुझ्या आत्म्या आमचे दार तुझ्या आत्म्या दार तुझ्या आत्म्या दार तुझ्या आत्म्या आमचे
आमच्या कुटुंबात दाबा जीवित दार तुझ्या आमच्या आईला भुक्या मारायचा आत्म्या आशीर्वाद दार तुझ्या आत्म्या दार तुझ्या आत्म्यात आमचे दार तुझ्या आत्म्या दार तुझ्या आत्म्या दार तुझ्या आत्म्यात आमचे बापा दार तुझ्या तुझ्या आत्म्या दार तुझ्या आत्म्यात आमचे हालेलुया 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 सगळ्या आराधना आमच्या सगळ्या पेकोणीच्या विश्वासात आशीर्वाद करू दे आयशे नवे ना काही योग जायना ते सगळ्यांना आशीर्वाद घाल बाबा सगळं सांगता Thank you, Lord. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 Shirila Kabaria la Ramashi Haria Hallelujah. 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 Powitatmiam Chedoni Powitatmiam Hallelujah. Hallelujah. Dunia तुमच्या काळजात शोधून Hallelujah. Hallelujah. एक घडी बोर दोळे आमच्या दंप्या क्लोज युअर आईज कण्णुंगळानं मुच्छी पवित्रत्मो आमचो मजतदार सर तुमची कामां सोडून पयस पयस तावन तुमी हांगा सकाळीं धांवन आयल्यात जाल्यार तुमी थाण्यान आयल्यात तो आमची थान बगयता जेजू लागीं साबार लोक आयलो उतर आयकोंक त्या उतरान पवित्रत्मेची सकत आसली आज प्रगट करचें उतर पवित्रत्मेची सकत तुमचे थंय काम करता पवित्रत्म्यान कुरपेन बरलेली माय आमच्या पात्रोन सांता सा लॉरेसाच्या आनी सर सांता भोगतांच्या सांगाता आमच्या खातीर आज विशेष मापान मागोवन दी आनी हें मागणें कोणाक हांगा येवंक जायना ऑनलायनार डिवायन वर्ड टीव्हींतावन पळयतात यूट्यूब चॅनलांतावन पळयतात तांचेरी आशिर्वादां बेसांवां पेकोण देंवन येवं दी माय ह्या सगळ्या आराधनान सगळ्या आमच्या पेकोणेच्या मागण्या नव्यानान आमच्या सांगाता राव माये सांगाता म्हणया नमान मुरये कुरपेन बरले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदेव आनी सदैवीं फळ त्यो कुशीचें जेजो Bhagavati Maria Devache Mai Ama Opyangati Vinadigar Adanyamcha Monochikali Amen. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सुम्या लुकाचो वांचे लावास्वर 15 वळो 26-20 तावन अशें तो उठलो आनी आपल्या बापाय सरशी फाटीं भायर सरलो पूत घरांत हावन पयस आसतनाच बापायन ताका धेकलो ताचें काळीज सुरसुरलें धांवून वचून पुताक ताणें वेंग मारली आनी ताचो उमो घेतलो
तवळ पुतान म्हळें, बाबा, हांवें देवाचे आनी तुजे विरोध पाप आदारलें. तुवें म्हाका तुजो पोत म्हणूंक हांव योग्य न्हय. पूण बापूय आपल्या साकरांक पळोवन सांगी लागलो, वेगी वसा आनी आसलेल्यांतलो उत्तीम दोगलो हाडन ताका न्हेसया. ताच्या बोटाक मुदी आनी पांयांक मोचे घाला. सर्बेसो एक पाडको हाडन मारा. आमी खावन जेवन गम्मत करया. कित्याक ओ म्हजो पूत मोर्न पावल्लो, तो आतां जिवांत जाला. सुकोवन गेल्लो, तो आतां फाटी मेळ्ळा. अशें फेस्ताचो दाबाजो सूर जालो. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वखणी तुका क्रिस्ता. बसया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. आमी आदवेंतांत आसा न्ही गे, आदवेंतांत आसा आनी एका दाबाज्याक तयाराय करता हांव परबेक. नातालांचें फेस्त, क्रिस्मस सबार तयाराय चलते आसा. पुसवार, खाणां, पकवानां, डेकोरेशनां, गर्दन असो गोठो, स्टार हें सक्कड करतात. थोड्या पिरगजांनी आतां युवा जण कॅरल्स सिंगिंगाक वाड्या वाड्याक वेते आसात. एक तकलेर सांताक्लॉजाची टोपी घालून, थोडीं गायनां गावन, निमाण एक सांताक्लॉज सिंगल बेल्स म्हणून हेचे पळयते आसात. दाबाजो फेस्त. ह्या फेस्ताक आनी आमच्या पास्का फेस्ताक मस्त तफावत आसा. हें फेस्त आमी दोन ह्या फेस्तांत प्रमुख भाग आसात. एक आदवेंताच्या पयल्या आयतारा तावन 16 तारीखे पर्यंत क्रिस्ताच्या येण्याक आमी तयाराय करची. क्रिस्ताच्या येण्याक म्हळ्यार जेजू परत येतलो. जीजस वील कम अगेन. येसू मत्तोंदू सारी भरतारे. वी आर प्रिपेरिंग ताची. त्या खातीर तुमी ह्या दिसांनी वाचपां पळयतात इजाया प्रवाद्याची. तुमी वाचल्यार सदां मिसाक आयल्यार ह्या घरा तुमच्या कडेन बायबल डायरी आयल्यार तातूंत वाचपां पुरो जेजूच्या येण्याची, क्रिस्ताच्या येण्याची. आनी उपरांत क्रिस्त आयल्या उपरांत कितें घडटलें त्या पर्वतार. थंय द्वेश आसचो ना. थंय आश्वेल सिंह सकड सांगाताची येतली. भुरगीं बिळांत सर्पाच्या हात घालतलीं. तें सापचें ना म्हळ्यार कितें तें शांती समाधानाचें राज कशें देवान आरंभ केल्लें गे. परत देव स्थापीत करतलो म्हणलो बरवसो आमकां ही वाचपां विशेश बापाना इसाया प्रवाद्याच्या ग्रंथांतली वाचपां आमी आयकता. 17 तारीखे तावन 26 तारीखे पर्यंत आमी लक्षली तयाराय करता. खंयच्याक क्रिस्ताच्या फेस्ताक, ह्या क्रिस्त जयंती म्हणटा नातालांच्या फेस्ताक आमी तयाराय करता. आनी सडावत आमी थंय वाचता जेजूची. ती वाचपां आमकां ह्या फेस्ताक तयाराय करची. तर मोगाच्या भावा भयणीनो, आज नीज दाबाजो कसो जाता, नीज दाबाजो आमी कसो करूंक फावो. क्रिस्मस म्हणटेत थोड्या गांवांनी तुमकां कळीत आसा हें आतां व्यापारीकरण जालां, बिझनेस जाला. हांव फिलिपिन्साक गेल्लो थोड्या वर्सां पयलें. 6 म्हयन्या पयलेंच मॉलांनी स्टारां घालून दवरल्यान सांताक्लॉज करून दवरला. तांणी चिंतलां सांताक्लॉजांनी स्टारां क्रिस्मस म्हणून. आनी तुमी गल्फाकी गेल्यार पळयतात हर एका मॉलांनी ह्या दिसांनी पुरो क्रिस्मस डेकोरेशन्स. थोड्यांक अर्थ कळीत ना. थोडीं डान्स करतात, गायनां गायतात. पूण नीज अर्थ कितें क्रिस्मस म्हळ्यार? क्रिस्मस म्हळ्यार जेजू दुबल्यांत दुबळो तावन गोरवांच्या गोठ्यान ताणें जल्म घेतलो मनुश्या कुळाक सडवण दिवच्याक. आनी ती सडवण कशी आमकां मेळटा, त्या सडवणेचें म्हत्व कशें आमी समजूं जाय. त्या खातीर हर एक परबे वेळार आमी तयाराय करता. त्या खातीर क्रिस्मसाच्या फेस्ताक हे 40 दीस तयारायचे. आमी थंय महिमा गायना म्हळ्यार आमी एक आतुरायेन राखून रावता. ह्या
आनंद भरीत काळजान राखून रावता हांव. इज अ जॉयफूल वेटिंग म्हणटा, जॉयफूल वेटिंग आमी तयार करता. पूण आद्वेंत आनी अंतू आमच्या खरेंच मानता त्या काळार आमी कितें करता म्हळ्यार आमी पाश्चातापाची चड आनी चड आमचे जिवीत परिवर्तनाचे संदेश आमकां आयकूंक मेळटात. आनी त्या जेजूच्या कश्ट मरणाचो आमी नियाळ करता, आमी नितळ जाता. हर एक परबो आमी आचरण करीत जाय जाल्यार आमी घर नितळ करता. आतां सुरू जालां कोणा घर नितळ करूंक, माळो नितळ करूंक, आनी आले रुमां नितळ करूंक, आंगण नितळ करूंक. कित्याक म्हळ्यार आमकां क्रिस्मसा सोबीत दीस जाय. आनी ल्हान ल्हान भुरगीं आहले थंय तांकां भुरग्यांक इल्लो चड संतोश हे सकड गर्दने गोटे करचे या स्टार घालचे सकडांक एक आकर्शीत त्या भुरग्यांक खरेंच जाय. हें सकड आमकां नितळाई बैली मात्र न्ही, पूण देव आमकां सांगता, इसाया प्रवादी आमकां सांगता, आमकां स्नान दातार जुआंव सांगता, नितळाय जायचे आमच्या काळजाची. त्या देखून आज आमच्या पेकोवणे खातीर आनी आमच्या ह्या नोवेनाच्या प्रसंग खातीर हांवें घेतलेले जावन आसा वेंचीक पुताच्या ओपारेंतलो हो भाग कित्याक हो भाग आमकां सांगता दाबाजो म्हळ्यार कितें, नितळाय म्हळ्यार कितें, कशें आमी आमकांच नितळ करी जाय. आनी क्रिस्मस ह्या क्रिस्त जयंतीची परब आमकां पेकोवन हाडटा. कशी पेकोवन हाडटा? बायबल आमकां सांगता साबार जाणांक कळीत ना. आमी गर्दनाचे गोटे करता ते बेश्टे न्ही, घरांनी करीचे बारी बरें. गर्दनाचे गोटे एक हिलींग, कित्याक त्या गोट्यांत सोडवंदार जल्मला. म्हाका कळीत आसा, हांव दिल्ली आसतना 2011 हांव 15 पर्यंत दिल्ली आसतलो. आनी आमच्या थंय कॅथेड्रलान त्या दीस सुमार 1 लाखांनी लोक येवन क्रिस्तांव भोवभोवडा येवन भेट दितात. आमच्या शिवमोगा जेजूच्या पवित्र काळजाची कॅथेड्रल आसा. काल आमी मिटींग आसतना पाद्र्या म्हणूं लागलो, विगार कंट्रोल करूंक जायना फादर 25 तारीखेर. कसो खंय तावन लोक येता, खंय हारींनी लोक इगर्जे घेवन कॅन्डलां पेटयता. हांवें कांय एक 30 टेबलां इसल्यान 30 टेबलां तिसल्यान घालये जाय, कित्याक लोक जेजू लागीं येवंक मागोवंक क्रिस्त जयंती दीस आशेता. आनी मगाच्यो भाव भयणीनो, हो गर्दनाचे गोटे तुमी घरा करतनाय तातूंत विशेष पेकोवण आसा. हांव दिल्ली आसतना थंय 3 गर्दनाचे गोटे करताले. एक भायर कित्याक म्हळ्यार सेंट्रांत आसा, एक ताजे भितर रिक्तान एक गर्दनाचो गोटो, आनी एक आल्तारे कडेन गर्दनाचो गोटो आसलो. म्हळ्यार 3 कडेन जेजू दवरताली. आनी त्या वर्सा हांव थंय आसलो. राती सुमार एक 5 ते 6 हजार लोक त्या युवांत भायर युवांत येवन मिसाक सक्कड लोक येतालो. आनी ताजे उपरांत क्रिस्तांव भोवभोवडाय मिसाक बलिदानांत येतली. दुसरे दीस लोक हरींनी भेट करतलो. साबार जाणांक हांवें तांच्या लागीं विचारल्या वेळार एक जोडी थंय रावन मागताले. हांव तांच्या उलयलो, ती क्रिस्तांव न्ही, सिक्कांची. कित्याक तुमी हांगा आसात? हांवें ती म्हणूंक लागली म्हाका, आमी दोगांय घोव बायलां, आमकां भुरग्याचें देणें नातलें. आमी वर्सा क्रिस्मसाक गर्दनाच्या गट्या लागीं येवन मागता. आनी ह्या गर्दनाच्या गट्या लागीं आमी मागलें, मोरये तुज्या हातांत देवान जेजूक दिलां म्हळ्यार तें उतरां बरोवन घाल्लीं, ती वाचलीं. आनी आमच्या जिवितांत ती भुरग्याचें देणें दी म्हूण आमी गर्दना गट्या लागीं मागलें. पळया, देव मनीस जाला सुडका दिवंक. सुडका पिडेतावन, सुडका अंकर बनपस बंदडतावन, सुडका आमच्या हरियेका बनपसातावन. आनी तांणी मागलें. बायबल सांगता किर्तन 120 आनी 7 ओळ 3, गर्भाचें फोळ देवान दिवचें, दान भुरगीं सर्वेस्पराचें देणें. आनी ती सांगता दुसऱ्या वर्सा ती गर्भेस जाली आनी भुरग्याक काण घेवन घोव बायलां दोगांय सुमार 9 वर्सां जालीं काजर जावन तांकां भुरगें नातलें. गर्दनाच्या गट्या लागीं तांणी दुखांनी मागलें मागणें, जेजून आयकलें. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आनी एक आवय मागतली, क्रिस्तांव तिच्या लागीं गेलो, इल्ली उत्तर प्रयाची. हांवें विचारलें, तूं कितें हांगा मागताय? ती म्हणूंक लागली, हांव कॅन्सर पिडेंत वळवळटलें फादर. क्रिस्तांव जेजू विशांती हर एका वर्सा गर्दनाच्या गोट्या भेट करूंक कॅथेड्रलाक ती येता. आनी गर्दनाच्या गोट्यान आसलो जेजू तो सोडवंदार, ताणें म्हाका कॅन्सराच्या पिडेतावन गूण केलें. ताळयो पेटोवन त्या देवाक अर्गां दिया. प्रेज द लॉर्ड. जेजू एक काणी न्ही, जेजू एक पुराण न्ही, जेजू चरित्र जावन गेल्लो देव न्ही. जेजू अजुनूय जियेता, जेजू जीव जावन आसा, जेजू जीव दिता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया.
त्या खातीर आमच्या गर्दनेचे गटे घरांनी तुम्ही करतात जाल्यार ते आशिर्वादाचे गटे आनी त्या गट्या लागीं कोण येवन पळयता जावं पुरो तुमचे लागशिल्ले क्रिस्तांव भाव भयणो येवन पळयतात मागतात ह्या तांकां कळीत ना पूण येवन ते रावतात मागतात देव तांकां आशिर्वादीत करता आमी हांगा बरो सुबित करता ह्या बाजिलिकांत हांव सबारपोटी आयलां येना येता आसतना लास्ट इयर पळयलो गर्दनेचो गोटो मागणें करून करी जाय मागणें करून करी जाय हर एक इगर्जेंत युवा जण करतात कित्याक आमी मागणें कर तो जागो देव मनीस जाल्लो जागो आमी तयार करता देव मनीस जालो आमच्या पातकांत सुडका दिवच्या खातीर त्या खातीर हांव तुमच्या लागीं विचारूंक आशेता आनी आज आमी तयारी करी जाय तयारी बैली जाय नाका म्हणना ती करूंक सुलाभ आमी खंय गी कुसवार केक करच्या लागीं गेले हांव पयशे हांव कुसवार हाडी येता खंय गी हाका गेले हांव स्टार हाडी येता डेकोरेशन घाली येता तें कांय व्हडलें न्ही पूण नीज तयारी आमच्या कुटुंबांत आमी हर एकल्यानी त्या रातीच्या मिसाक वेता आसतना आमच्या काळीज म्हणल्या त्या गोट्यांत गोटो कितें आसता गोट्यान शेण आसता मेळ्या आसता कितें म्हणटात पाड एक वास आसता तशेंच आमच्या ह्या काळजांत मेळ्या आसता कसले मेळ्ळे अश्लीलपणाचे मेळ्ळे काम क्रोध मद मात्सर्य म्हणटात आमी अहंकार गर्व हाचे मेळ्ळे आमचे भितर मेळ्ळे आसा गी पातकां वायट वडण्यो सवयांनी बली जावन आसा गी द्वेश मसोरू हागे झगडें दवरून आसा गी तर हर्नेस्टेल्लो म्हणलो एकलो सांगता ह्या संवसाराच्या 1000 गोठ्यांनी आमी बरे गोठे कडेन झिजूक दवर न्हू जर तर तो झिजू आमच्या काळीज म्हणल्या गोठ्यान जल्मना जाल्यार आमी केल्लें सकड व्यर्थ ताका ना अर्थ त्या खातीर आज कितें जाय आमची काळजां आमी नवी करी जाय आमची अस्कत काय आमी रड जाय आमची पातकां आमी वळख जाय आमी आमच्या जिवितांत खंय उणेपण आसा कितें अस्कत काय आसा त्या अस्कत काय तस पडोन लोळोन दुकराच्या कोणांत आसचें न्ही थंय तावन उठोवन आमी भायर जाय आज वेचीक पोतू थंय तावन भायर येता भायर येवचे निर्धार तुजो निर्धार कोणी करूंक जायना म्हजो निर्धार कोणी करूंक जायना म्हज्या गोवळ्यांक म्हज्या आजाकांनी करूंक जायना म्हजो निर्धार हांवें करी जाय तुमचो हर एकल्याचो निर्धार तुमी करी जाय त्या खातीर हांगा श्रायनांत ह्या जाग 4-5 जाण ह्या जाग बसून आसतात आज तुमी हांगा आयल्यात एक सुटावें कुमसार तुमी जाया सुटावें कुमसाऱ्या आमच्या आद्वेंताच्या काळार क्रिस्तच्या येण्याक आमकां कळीत ना आमचो अखेर केदाळा येतलो गे म्हणून या अंत केदाळा येतलो गे म्हणून आज हार्ट एटॅका कॉमन जाल्यांत अवघाडां कॉमन जावन गेल्यांत पूण आमी तयार रावया जिजून सांगलां जागी रावा तयार रावा ती वेळ ती घडी केदाळा येतली कोणाकच कळीत ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया अर्गा तुका सुमिया जेजू त्या खातीर उतर आमकां सांगता तो मनीस कितें करता पळय वेचीक पोतू उठलो आनी आपल्या बापाय सरशी पाटी भायर सरलो हर एक फेस्त पाटी येवचें व्हडलें फेस्त जावं दी जावं पुरो आमच्या कारकोळचें व्हडलें फेस्त 25 तारीख जावन सुरू जाता पाटी येवचें कोणा लागीं पाटी येवचें फेस्तोचो संदेश इतलोच देवाच्या मोगाक पाटी येवचें क्रिस्मस आमी जेजू थंय फाटी येवचें पास्कां फेस्त पुनर्जीवन क्रिस्त थंय आमी फाटी येवचें हर एक परब हर एक नोवेना आमकां देवाच्या मोगाक फाटी आपयतात त्या खातीर आमी आज कशें एक निर्धार घेतलो हांगा येजय कारकोळू ब्रेस्तराच्या नोवेनाक आमी येजय तुमी निर्धार घेतलो तुमकां कांय कामां आसलीं राटावळ्यो आसल्यो पूण त्या राटावळी वरवीं व्हरतें कशें मोरयेन जागो विसलो जेजूच्या पांयां तळी रावून उतर आयकूंक तुमी हांगा आयल्यात मग भाव भयणीनो अशें तो उठलो आनी बापाय सरशी पाटी भायर सरलो आमी म्हणटा न्ही पाटी येता घरा येता आनी हांव पयस वेसो ना म्हळ्यार कितें हांव देवा थंय पाटी येता कित्याक देवा थंय आमी पाटी येजाय कित्याक म्हळ्यार आमी देवा तावन आयले हांव प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया
त्या खातीर आमी म्हणटा आमचें म्हणल्यार कांय आमचे लागीं ना येताना आमी धूळ माती. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. हो संवसार आमकां कितेंय करूंक सकना. येताना विणगी फाटी येताना विणगींत आमी कितेंय वरयना. आमकां जीव दिल्लो तो आमचो न्हय, आमची कूड आमची न्हय, देवान दिल्लें देणें जावन आसा. त्या खातीर आमकां बायबल सांगता तो उठलो आनी बापाय सरशी पाटी भायर सरलो. म्हळ्यार कितें ह्या ओपारीन सांगता, हो बापय म्हळ्यार देव, पूत म्हळ्यार आमी भुरगीं. आमी देवा थंय फाटी येवंक देव आमकां अवकाश दिता. गॉड gives us an opportunity. ದೇವರು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. त्या खातीर आज आमी अवकाश गळशी जाय. हो अवकाश आमी होगडावचो न्हय. फाल्यां हो अवकाश म्हाकाय तुकाय मेळटलो की ना म्हण आमकां कळीत ना. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. त्या खातीर मग भाव भयणीनो बायबल सांगता हो एक अवकाश, हर एक नवें एक अवकाश, हर एक आमची लितुर्जी आमकां देव अवकाश दिता. ताचे थंय ताच्या मोगा थंय ताच्या कुरपे थंय ताणें दिवचे पेकोवणे थंय फाटी येवंक. आनी पूत घरांत न्हू पयस आसतनाच बापायन ताका देखलो. प्रेज द लॉर्ड. मग भाव भयणीनो आज आमकां आमचो बापूय देव आमकां देखता. म्हाकाय देखता, तुकाय देखता. आमी कर तुमी कर. आमकां हर एकल्यांक आमचें तें उणेपण आसा, पथकां आसात. देव बापायन ताका देखलो. केदाळा देखता बापूय, केदाळा म्हजो पूत म्हजें धूव म्हजे थंय फाटी येता गे म्हणून तो देखता. बायबल आमकां सांगता पळय, थोडीं बायबलाची उतरां हांव तुमकां सांगूंक आशेता. पळय कितें जाता, बायबल आमकां सांगता आमी कित्याक फाटी ये जाय, कित्याक फाटी ये जाय. जोशुआ प्रवादीचो बूक आमकां सांगता, न्यायकर्ता 3रो आवासवर ओळू 5 अशें म्हणटा. आनी फुडें उलोवन जोशुआन म्हळें तुमकांच तुमी पवित्र करा. सांगा पळया, तुमकांच तुमी पवित्र करा. आनी फावटी कित्याक फाल्यां सर्वेस्पर तुमचे मदें अजापां करतलो. केदाळा अजापां करतात? आमकांच आमी पवित्र करतना म्हळ्यार कितें, नितळ करतना, कुमसार जातना. तुमकांच तुमी पवित्र करा, नितळाय करा, घरची नितळाय, वाठाराची नितळाय करता हांव. तुमकांच तुमी पवित्र करा. पवित्र करा म्हळ्यार तुमचे भितर कितें अपवित्र आसा, अशुद्ध आसा तें पळया आनी तें तुमी सोडा. तुमकांच तुमी पवित्र करा. सर्वेस्पर तुमचे मदें अजापां करतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळय देवान अजापां करी जाय जाल्यार, ह्या सांताच्या पोंतळाक आमी येताना अजापां जाय जाय जाल्यार आमी आमकांच नितळ करी जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. अर्गां तुका सुमिया जेजू, होगळा तुका सुमिया जेजू. इसाया प्रवादी आनीक सोबीत रितीन सांगता, म्हज्या सांगाता सांगा. पळया सर्वेस्पराचो हात तारण करूंक सकना म्हूण येत तितलो मोठो न्हय, ताचे कान आयकूंक सकनात म्हूण येत तितले बेरे न्हय. बागार तुमच्या अपराधा वरवीं तुमचे मदें आनी तुमच्या देवा मदें वेगळाचार जाला. तुमच्या पातकांनी ताचे तोंड लिपयलां आनी हे वरवीं तो तुमकां आयकूंक सकना. कित्याक आमची मागणी आयकना? साबार जाण म्हणजे कितले मागचे फादर, मागोवन मागोवन पुरो जाल्या फादर. पळया कित्याक मागणी आयकूंक सकना? सुमार जाणां 5 वर्सां जावन 10 वर्सां जावन 3 वर्सां जावन कुमसार जायनात. कुमसार जायनातल्यार मणयांचो बूक 28:13 सांगता. मणयांचो बूक 28:13, प्रोवर्ब्स 28:13, ज्ञानोक्ती 28:13. म्हळ्यार जो आपली पातकां लिपयता ताका सूख मेळना, जो ती वळखता आनी सांडटा ताका दया लाभता. वन हू हाइड्स हिज सिन्स देर इज नो सक्सेस इन हिज लायफ. सक्सेस आज आमकां सगळ्यांक सक्सेस जायचे. कोण पातकां लिपयता ताका सक्सेस ना. ताच्या शिकपांत, ताच्या इंटरव्यूंत, ताच्या बिझनेसांत सक्सेस ना म्हणून बायबलान बरयलां जाल्यार ना. देवाक सोड केल्यार सक्सेस न्हय. एक दीस गंडांतर जावंक पावता, दुरंत जावंक पावता.
त्या खातीर जो आपली पातकाली पळयता ताका सूख मेळना, जो ती वळखता पळय वेशीकूत वळखलो, ताणें निर्धार घेतलो, बापा तावन पयस गेलो वळखता आनी सांडटा ತಾಕ ದಯ ಲಬ್ಧ. ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವವನಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ದೊರಕದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟರೆ ದೇವರ ಕರುಣೆ ದೊರಕುವುದು. ಒನ್ ಹೂ ಹೈಡ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಸಿನ್ಸ್, there is no success in his life. One who confesses, God shows mercy. त्या खातीर ह्या क्रिसमसाच्या वेळार सबार इगर्जेनी कुमसारां दवरतात. म्हाका कळीत ना कितले जाणां तुमी येतात गे म्हणून. जर तर कुमसार जायनासतना नातालांचें फेस्त केल्यार तें व्यर्थ जातलें. त्या खातीर सांगता, जो तुका यशस्वी दिता देव, सक्सेस दिता देव, तुजी अस्कत काय वळखतना, पत्कार रडतना, देवा लागीं येतना. त्या खातीर इसाया प्रवादी सांगता, पळया सर्वेस्पराचो हात थाराण करूंक सकना म्हणये तितलो मोठवो न्हय. देवाचो हात मोठवो न्हय. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. ताचे कान आयकूंक सकना म्हणये तितले बेरे न्हय. बगार तुमच्या अपराधा वरवीं तुमचे मदें आनी तुमच्या देवा मदें वेगळाचार जाला. आमचे अपराध, आमच्या देवाच्या उपदेशा विरोध वेचे, सक्रामेंतांत पयस रावचे, देवाचे उतर वासिनासतना रावचे, वेगळाचार जाला. म्हळ्यार कशे थोडे फावटी पती पत्नी मदें वेगळाचार जाता, कुटुंबा मदें वेगळाचार जाता, आमी देवा मदें वेगळाचार करता. कशे? आमच्या अपराधा वरवीं. आनी तुमच्या पातकांनी ताजें तोंड लिपयलां ह्या वरवीं तो तुमकां आयकूंक सकना. हेंच जेरेमिया प्रवादी सांगता पळयात, दुसरो आवाजवर वळ 13, झेरमाया 2:13. म्हजे परजेन 2 वायटां केलीं, तांणी म्हाका जिव्या उदकाच्या झरीक सांडलो, तांणी आपणा पासत बांयो खणल्यो, उदक दवरूंक उपकार ना त्यो पुटक्यो बांयो. तोच दुसरो आवाजवर जेरेमिया व्यक्ती सांगता, तुजेंच कोटेबोण तुजेर केस्त हाडटलें, तुजोच विश्वासघात तुका गुन्यांवकार करतलो. सर्वेस्परा तुज्या देवाक सांडून तुवें केल्लो अपराध तुका कितलो वायट आनी कोडू जावंक पावतलो म्हूण सारकें समजून घे. आनी उलयता तो सर्वेस्परो. तो आमकां सांगता 5व्या आवास्वरांत ओळू 25, तुमच्या अपराधांनी ही मांडावळ बिगडायल्या. खंयची मांडावळ? तुमच्या कुटुंबाची येवजण बिगडायल्या. त्या खातीर इसाया 50:5-8 सांगता, तुमच्यो येवजण्यो म्हज्यो येवजण्यो न्हय, तुमचो वांटो म्हजो वांटो न्हय, म्हजो वांटो म्हज्यो येवजण्यो तुमच्यो उन्नत जावन आसात. तुमच्या अपराधांनी तुमची मांडावळ, तुमचे बिझनेस, तुमचे शिकप, तुमचे कुटुंब कितें केलां? बिगडायल्या, होगडायलां, पयशे होगडायल्यात, रिणान बुडल्या. कित्याक? तुमचे अपराधांनी मांडावळ बिगडायल्या. तुमची पातकां हे आशिर्वाद तुमकां मेळनाशे करतात. पळया जेरेमिया प्रवादी कितल्या सुबित रितीन आमकां सांगता. आज कितें आशिर्वादां मेळनात? आमची पातकां. वेशीक पुताक आशिर्वाद कित्याक ना? तो सोडून गेलो बापायच्या मोगातावन, देवातावन पयस गेलो. आज क्रिसमस आमकां देवाक लागीं हाडटा. हसली बजिलिका आसा, लॉरेन्साची बजिलिका आमकां क्रिस्ताच्या मोगाक फाटीं हाडटा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आनी पळया मनीस कसो जियेता म्हणून सांगता जेरेमिया प्रवादी 17वा आवाजवर ओळ 5. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, जो मनीस मनशाचेर विश्वास दवरता आनी मनशाच्या सत्तेचेर पाती येता, जो मनीस आपलें काळीज सर्वेस्परांतून पयस करता, तो मनीस शिरा पडलेलो जाता. तसलो मनीस अरण्यांतल्या झिलकुटा सारको बरें आयल्यार ताजो परिणाम तो भोगिना. कित्याक अरण्यान सुक्या करड्या जाग्यार कोणूच वस्ती करिना, त्या खाऱ्या भुंयचेर तो जियेता. जो मनीस सर्वेस्पराचेर पाती येता, जो मनीस सर्वेस्परा थंय फाटीं येता, जो मनीस सर्वेस्पराचो मोग करता आनी ताचेर विश्वास दवरता, तो मनीस बागी. तसलो मनीस उदकाच्या देगेर लायलेल्या आनी व्हाळांत आपली पाळां पावयतल्या रुखा सारको. गरमी येतना म्हळ्यार कश्ट येतना ताका भिरांत ना. ताची पानां सदांच पाचवी म्हळ्यार ताजे थंय सदांच आनंद आसता.
सुकेदाडीच्या वर्सा ताका परवाना आनी फळां दिल्या बगार तो केदीस रावना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. पळया देव कसो आमचे लागीं उलयता. आनी देव हांगाय सांगता प्रवादी मरिपा दुसऱ्या सर वस्तू प्रास मनुश्याचें काळीज कपाटी तें बरें करूंक जायना. ताजो टाव घेवंक कोण शकता. हांव सर्वेस्पर हर एक मनशाक ताच्या सालीक आनी करणे फावती मजुरी दिवच्या ताच्या काळजाची परीक्षा करता, ताच्या अंतस्करणाची तपासणी करता. मग अशें भाव भयणीनो आमकां सांगता कशें देव आमकां परीक्षा करता. आमच्या जिवितांत आमची गुपित चिंतना देवाक कळीत आसात. जाणवाय पयलो आवाज स्वर सोवी वळा सांगता कित्याक देव ताच्या गुपित चिंतपाची साक्षी, ताच्या काळजाची तो तपासणी करता आनी ताचें उतर तुमकां तो दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. त्या खातीर मग शुभ भयणीनो आज नितळाय म्हणटाना उडास येता. इसाइया प्रवादी पयलो आवाज स्वर आमकां नितळ्या विशयान बारीक सोबीत रितीन सांगता. इसाइया प्रवादी पयलो आवाज स्वर अशें म्हणटा. इसाइया प्रवादी पयलो आवाज स्वर सांगता 18वी वळो तुमची पातकां तांबडी आसल्यार इमा बरी धवी जातली, रक्त वर्णां बरी आसल्यार कापसां बरी धवी जातली. प्रेज द लॉर्ड. तोच इसाइया प्रवादी 3:25 सांगता म्हजेच खातीर तुमच्या अपराधां पुसून काडता तो देव हांवसू आनी तुमच्या अपराधां उगडासाक हाडिना. म्हळ्यार कितें आमचो देव आमचे अपराध उडासाक हाडिना. आनी तेन्ना तो सांगता 33वो आवाज स्वर इसाइया एजेकियल प्रवादीन म्हणटा पळय. हांव वाचता तुमच्या खातीर कित्याक हांव बायबलांत हांव दाखयता कशें तो आमकां नितळ करता काय म्हणून. देव सांगता तांकां सांग म्हज्या जिवाचो सपूत उलयता तो सर्वेस्पर देव, कोट्या मनुश्याच्या मरणा वरवीं हांव प्रसन्न जायना. आमी जाल्यार कितें म्हणटा कोणी मेल्यार कितें आमकां उपाद्र दिवन अडे ताका देवान शिक्षा लायली बरें जालें तो जाल्लो तशें म्हणटा हांव. देव सांगता कोट्या मनुश्यांच्या मरणा वरवीं हांव प्रसन्न जायना. बगार कोट्या मनुश्यान आपल्या सालीक पाठ करून, कोट्या मनशान आपल्या सालीक पाठ करून जियेल्यार म्हाका संतोष. पाठ करा तुमचे कोट्या सालीक पाठ करा. तुमी कित्याक मरूंक जाय भुरग्यानो. पळया देवान मरण रोसूंक ना. त्या खातीर आमकां मरण ना. आमी देव थंय जियेतेले हांव जेजू थंय हांगा हांव न्हू जेजू थंय वेतेले हांव. त्या खातीर कोणीय खोटो जा म्हूण देव सांगना. खंयच्याय कोट्या मनशांचेर देव नास आशेना. तुमी जुआंव सोवांजेल 3रो आवाज वाचल्यार आमी सदांय म्हणटा आमच्या रितीन सडावत देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें ताच्या आपल्या एकल्या पुताक आमच्या खातीर पाठयलो. कित्या खातीर पाठयलो म्हणून सांगता बायबल आमकां. ताणें कित्या खातीर पाठयलो त्या पुताक पळय आमी सांगोंक पुरो पूण बायबल सांगता हांव तुमकां वाचता. देवान संवसार सोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपोवन दिलो ताका सतमंतल्या कोणाचो नास जायना जावच्याक, कोणाचो नास जायना जावच्याक, बगार ताका सासणीक जिवीत मेळच्याक. पळया क्रिस्मस सासणीक जिवीत हाडटा, पास्कां फेस्त सासणीक जिवीत हाडटा, पिरगजेचे व्हडलें फेस्त सासणीक जिवीताच्या वाट्यार चलोवंक आपोवणें दिता. कित्याक देवान आपल्या पुता संवसारांत धाडलो संवसाराची नीत करच्याक न्हय, बगार ताचे मरिफात संवसाराची सडवण जावच्याक. नीत करूंक धाडूं ना, मोग करूंक धाडला. हो मोगाचो काळ बरोसो आमकां निराशी करिना. त्या खातीर मोगाच्या भाव भयणीनो ताणें आमचो मोग केलो. ही लव्ड अस. तो आमचो मोग करता, सदांच काळ तो मोग करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमच्या कानाडे भाशेंत आमी सोबीत गीत गायता. ನನ್ನೇಸುರಾಜನು ಬರುವ ಅಸಂಖ್ಯ ದೂತರೊಡನೆ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲೇಸು ಮೇಘರಾಜನಾಗಿ ಬರುವ. ತದ್ಯೋಗ್ಯ ಸ ಯೇಸು ಬರುವ ದಿನವು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆ ದಿನವು ಬಲು ಹಿತಕರವು. ಯಾರ್ಯಾರು ಸಿದ್ಧರಾಗಿಲ್ಲವೋ ಆ ದಿನವು ಬಲು ದುಃಖಕರವು. कोण सकट तयार जावन नांत की
भारी कश्ट जातले. त्या खातीर हो काळ म्हाकाय तुकाय फिकोवणेचो मोगाचो काळ. क्रिस्ताचें येणें जाता आनी हे बोवटी आमी आसतना नातल्या वेळार जावं पळय केदाळे जावं दी त्या दाळांतय आमकां न्याय तीर्प दिवंक तो येतलो. त्या खातीर तुमी माथेव वांचन लावून 32 की 33 बरयलां थंय 28 म्हण 23 म्हण दिसता त्या वांचनान बरयलां कशें तो न्याय तीर्प दितलो. त्या खातीर मगो भोव भयणीनो आमी तयार रावंक आसा. त्या खातीर तयाराय आमी करता ह्या दाबाजीच्या फेस्ताक आमच्या साल्वासांवाक. आनी पुताक धाडलेले नाश करूंक न्ही पुताक धाडिल्ले आशिर्वाद करूंक. त्या खातीर बायबल आमकां सांगता आमी गर्वी जावंक नजो आमी हांकारी जावंक नजो. मगो भाव भयणीनो सिराकाचो ग्रंथ 5 उतरां हांव तुमकां वाचतां. ग्रेस्तकाय आनी गर्व आमकां देवातावन पयस व्हरतात. ग्रेस्तकाय जाय देवान ग्रेस्तकाय दिल्या जाल्यार देवाक अर्घ दिया खालती जाया गर्व दाखोवंक वचनाका. त्या खातीर सिराक सांगता जागवण दिता ह्या फेस्ता संदर्भी तुजे ग्रेस्तकायेचेर तुजी पातयणी दवरिनाका वा म्हाका जाय तितलें म्हजे कडेन आसा अशें म्हणनाका. बडाय दाखोवंक वचनाका गर्वी जायनाका. तुज्या काळजाच्या अत्रेगा प्रमाणे जियोंक तुज्या वंदवण्या फाटल्यान वचनाका. तुज्या काळजान साबार अत्रेग आसात आमकां आशा वडण्यो आसात ताळण्यो आसात. त्या खातीर ताळण्या फाटल्यान धांवोन अश्लीलपणान कामुकपणान बुडोवन जिवीत पिड्ड्यार करिनाका. तुज्या काळजाच्या अत्रेगा प्रमाणे आज आमकां ही सामाजीक अंतरजाळां जावं पुरो ही सकट सोशल नेटवर्कां आमची काळजां ओडटात. देवातावन मागण्यांतावन भावार्थातावन साक्रामेंतातावन आमकां नाका जाल्ल्या संवसाराक आपूण व्हरतात. तुज्या काळजाच्या अत्रेगा प्रमाणे जियोंक तुज्या वंदवण्या फाटल्यान धांवनाका. आनी थोडे सांगतात म्हजेर कोणाक पदवी आसा अशें म्हणनाका. कित्याक सर्वेस्पर तुका केस्त लायलेल्या बगार रावचो ना. म्हजेर कोणाक पदवी आसा अशें म्हणून बाडाय उलयनाका. कित्याक सर्वेस्पर तुका केस्त लायलेल्या बगार रावचो ना. हांवें पातक केलें पूण म्हाका कितें वायट जालें अशें म्हणनाका. कित्याक सर्वेस्पर भोव सोंसणीक बोगसाणें मेळटलें म्हूण पातयेवन पातका वयर पातक करिनाका. बोगसणें मेळटलें म्हणून सांगून पातका वयर पातक जमयनाका. ताची काकूळ तूं ओडू आनी सगळीं म्हजीं पातकां तो बक्षिता अशें म्हणनाका. कित्याक काकुळटी ताचे कडेन आसा क्रोधी दोनीय ताच्या कडेन आसात आनी पातक्यांचेर ताजो राग पेट्टा. केदाळा कसो खंय कोणाकय कळीत ना तो अवकाश दिता. सर्वेस्पर अशी परतून येवंक गळाई करिनाका. आज ना फाल्यां म्हणून तुजी परतवणी फाटी घालिनाका. त्या खातीर स्नान जाता जुवांव सांगता वाटो सारक्यो करा त्यो कणयो सारक्यो करा त्यो वाटो सारक्यो करा देवा थंय फाटी येया. आज ना फाल्यां म्हणून तुजी परतवणी फाटी घालिनाका. कित्याक औचित्य सर्वेस्पराचो राग पेटतलो आनी केस्तेच्या दिसा तुजो सत्यानाश जातलो. अन्यायान जमयलेल्या ग्रेस्तकायेचेर अन्यायान काणगेल्या पयशांचेर अन्यायान भितर गेल्ल्या आस्तेचेर तूं जियेताय. अन्यायान जमयलेल्या ग्रेस्तकायेचेर तुजें काळीज दवरिनाका. क्रोधाच्या दिसा ती तुका कसल्याच फायद्याक पडची ना. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. आनी वस्तू सिराक सांगता 16 ज्या मनशा कडेन वायट आशा आसा वेशीक पुता कडेन वायट आशा आयली. म्हजे कडेन तुजे कडेन वायट आशा आसा गी. ज्या मनशा कडेन वायट आशा आसा त्या मनशाचो ती नाश करता. ಯಾರಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಮನಸ್ಸಿದೆಯೋ ಅದು ಅವನನ್ನೇ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತೆ. आनी ताच्या दुस्मानांनी ताच्यो केबडयो करूंक लायता. त्या खातीर वायटाक बली जायनाका. वायटाच्या वाटेन चलनाका. वायट सोडू पवित्रपणाक फाटये वस्तू जावन आसा आद्वेंत काळाचो संदेश. म्हज्या परजनो म्हज्या लोकांनो तुमी देवा थंय फाटी येया. तुमच्या देवा थंय तुमी फाटी येया. आनी त्या खातीर आज आमी पळयता तो वेचीक पूत कितें करूंक लागलो. बायबल आमकां सांगता अशें तो उठलो हांव उठतलो आनी म्हज्या बापाच्या घरा हांव फाटी येतलो म्हणटा. पवित्र ಪ್ರೇಮದ ಆಸರೆಗೆಂದು ಮರಳಿ ಬಂದ ಮೋಗು ಕೊರೋ ಮೋಗು ನೀಸ್ ಮೋಗು
मग भाव भयणीनो आज तात्कालिक क्षणिक मोगांत म्हणजे तो मोग न्ही खामोकपणान लोक बुडला रडला पडला आणि तांचें जिवीतच मोडला. त्या खातीर हांव सांगता त्या खऱ्या मोगा लागीं तो उठलो आनी बापाच्या मोगाक तो फाटीं आयलो. आज ह्या अद्वेंताच्या काळार ह्या क्रिस्त जयंती तयारेच्या वेळार आमी क्रिस्ताच्या मोगाक फाटीं येया. आमची भुरगीं म्हणा, आमची युवक युवती, आमची काजरी जोडी, वडिलां, मलगाडी सकट देवा थंय आमकां फाटीं येवंक आपोवणें दिता. हो अद्वेंताचो काळ आनी ह्या क्रिस्त जयंतीची परबो. अशें तो उठलो आनी आपल्या बापायसरची फाटीं भायर सरलो. पूत घरांत आवन पयस आसतनाच बापायन देखलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हळ्यार आज तुमी हांगा आयिल्लें देवा कळीत आसा. तुमी तुमची तेसावां वोवन आयल्यात, कश्ट पिडा शिडा कितें सक्कड तुमकां भोगता तें सक्कड घेवन तुमी देवा समोर आयल्यात आनी जेजू मुखार तुमी बसून आसा. आतां तो ताच्या उतराद्वारे तुमच्या लागीं उलयता. बापायन ताका देखलो, ताचें काळीज सुरसुरलें. पळया आमी केदाळा देवाक लागीं येता, देवाच्या मोगाक फाटीं येता. देव संतोश पावता. आमी खंयची परबो खंयची फेस्तां करता, कोणाक संतोश हाडची आमी? देवाक. कोणाक महिमा दिवची? देवाक. आमकां न्ही, आमकां न्ही. आमचें नांव गरजेचें न्ही. आमची खंयची फेस्तां परबो देवाक महिमा. देवाचें काळी सुरसुरलें. कित्याक? देवान आमकां रचलां. प्रेज द लॉर्ड. त्या खातीर तो बापूय, वर्तो बापूय, मोगाळ बापूय आसतनाच बापूय ताका देखलो. बापायच्या काळी सुरसुरलें. धांवून वचून पुताक ताणें वेंग मारली आनी ताजो उमो घेतलो. म्हळ्यार केदाळा आमी पातकी जिणीस सांडून येता ओंगी धांवून देव येता आनी आमचो उमो घेता. देव उमो घेता म्हळ्यार ताची कृपा आमकां दिता. ताज्या कृपेन आमी भरता. आमची नाली साय पयस वता, आमची अस्कत काय पयस वता आनी ती कृपा आमकां आयच्या ह्या विशेश बापान आराधनांत मेळटा. ताणें वेंग मारली, ताजो उमो घेतलो. तवळ पुतान म्हळें. पळय पोतू बापायच्या त्या वेंगेंत बापाय लागीं आमी कुमसाराक वेताना आमी बापायच्या वेंगेक येता. बापाय कळीत आसा भुरगीं फाटीं आयल्यांत, ती रडोवन आयल्यांत, कश्टांनी आयल्यांत. मंगोश भाव भयणीनो फाटीं येता आनी कितें म्हळें? बाबा हांवें देवाचे आनी तुजे विरोध पाप आदारलें. देवाची आनी तुजे विरोध पाप आदारलें आनी तुवें म्हाका तुजो पोत म्हणूंक हांव योग्य न्हय, हांव फावो न्हय. कित्याक? हांवें तितलीं पातकां केल्यान, तितली तुका हांवें दूख दिल्या, तुका बालो तोपला, तुका तुज्या जिवितांत परत हांवें कुरसायला म्हज्या अस्कत काय वरवीं पातकां वरवीं. पूण बापाय आपल्या साकरांक आपोवन सांगी लागलो. पळय ताणें सांगून जालें पूण बापायन तें आयकलें. पूण बापायचें काळीज दुखान बरोवना, मोगान भरलें. केदाळा वेचीक पूत रडलो, देवाचो मोग ताका मेळ्ळो. पूण बापायन आपल्या साकरांक आपोवन सांगूंक लागलो वेगीं वचा आनी आसलेल्यांतलो उत्तीम दोगलो हाडन ताका न्हेसया. म्हळ्यार कितें अर्थ? ताची गेल्लें तें जिवीत पातका वरवीं होगडायिल्ली कुर्पा ताका नवी कुर्पा देव दिता. त्या खातीर आमी पळयता दावीद राई व्हरतें पातक केल्यारी तो बारीक सोबीत रितीन सांगता. ते हांव तुमच्या खातीर वाचता. दावीद राय सांगता किर्तन 32 तो सांगता पळया. जांचो गुन्यांव बोगसला, जांचें पातक माफ जाला, ती खरेंच सुभागी. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. जांचो गुन्यांव बोगसला. आमकां दुसरें कितें जाय भाव भयणीनो? म्हजो गुन्यांव बोगसल्यार म्हाका देवाचे आशिर्वाद बेसांव कोण मेळटा. सांचे पातक माफ केलां, ती खरेंच सुभागी. आज आमी संगीत गी म्हजो गुन्यांव हांव वळखलांगी, म्हजें पातक हांव देवा मुखार हाडलांगी. जांचेर सर्वेस पर गुन्यांव लायना, जांच्या काळजान कपट ना, ती खरेंच सुभागी. पळय दोन नमणेचो लोक आसा, पातकी आनी घतकी. पातक्यांक देव बक्षिता, ताका पाश्चातापाची कृपा मेळटा. घतकी तो घत करता, तो देवाच्या मोगाक घत करता. घतकी जावन नजो आज वेचीक पोतू घतकी जावना, पातकी जालो, फाटीं आयलो.
जुदास घातकी जालो, घात केलो ताणें. जेजूक मात घात करूं ना, ताकाय ताणें घात केलो. त्या खातीर घात केल्ल्या मनशाक गिल्ट फिलींग येता, अप्रतिम अनुभव येता. सैतान म्हणटा काल्याक वांचलाय, मोर दोरी घाण घे, जीव घात कर. जीव घाताची चिंतपाडची सैतानान आमकां सबार जाणांक घेवंक पुरो ते हिलींग जाय आमकां. डिप्रेशनाक येतात थोडी, मानसीक ओत्ताडाक वळाक जातात थोडी, आंकांतान भरतात, एन्झायटी सुरू जाता, मेंटल इश्यू सुरू जाता, हे सैतान हाडटा. त्या खातीर मग भाव भयणीन आमी घातकी देवाचें मोग आसा पळय, हिलींग देवाचो मोग. आतां वेचीक पुताक पेकोण कशी मेळ्ळी, देवाच्या मोगाक तो फाटी आयलो. आज जे पुनश्यताक आमी हांगा आयले, हांव देवाच्या मोगातय आमी फाटी येते आसा. त्या खातीर सर्वेस्परो गुन्यांव लायना, जांच्या काळजान कपट ना, आमी कपटी जावंक नजो, घात करूंक नजो देवाक, मोस करूंक नजो देवाक, आनी गिल्ट फिलींग आमी पावो न्हू, निराश जावंक नजो. अप्रतिम अनुभव आमकां गरज ना, कित्याक तो आमचे गुन्यांव बक्षिता, तो आमचो मोग करता. केदाळा आमकां कोणीय ना म्हूण बगता ते निराशेक ते सैतान करता. तो आमकां लोटता, नाश करूंक पळयता, जीव घाताची चिंत पाडटा. कितलींशीं जाणां असले चिंतपान बुडोन आसात, सैतानाक इडे दिनाकात. कित्याक बायबल सांगता जुवां सोवांजेल दवा वा सोर दवी ओळ. सोर येता सोरूंक, लुटूंक, नाश करूंक, लगड काडूंक. प्रेज द लॉर्ड. हांव आयला जीव दिवच्याक, भरपूर मापान जीव दिवच्याक. त्या खातीर जीव कोण आज निराशपणांत आसात, एकसूरपण दोसता, रितेपण तुमकां आसा, तुमकां हांव सांगता जेजू लागीं येया. 100% गॅरंटी. जेजू आमकां ताच्या मोगान भरता. तो आमकां गुन्यांवकार म्हणना, तो तूं पातकी म्हणना, तो मोगान वेंगता. तेदी व्हडलीं पातकां दाविदान केल्यारी, तेदी व्हडलीं पातकां मोइशेन केल्यारी, तेदी व्हडलीं पातकां प्रवाद्यांनी केल्यारी, व्हडलीं पातकां त्या वेशीक पुतान केल्यारी, देवा मुखार पातक झिरो जावंक पावता. देवाचो मोगूस आशिर्वाद जावंक पावता. त्या खातीर सांगता दावीद म्हणटा, हांव ओगोस रावलो तेन्ना विरोन गेली म्हजीं हाडां, विरोन गेली म्हजीं हाडां. म्हळ्यार आज पातक दवरून वगेत रावतात, विरोन वेतात हाडां. डिप्रेशन, आंकांत, रितेपण दोसता. विरोन हाडां भितर सार आसा पळया, तो सुकोन गेल्ले बरी भोगता. ते स्टेथोस्कोपा मेळना, डॉक्टरा मेळना. वगोस रावलो तेन्ना विरोन गेली म्हजीं हाडां. अको दीस आस्कार सुस्कार सोडीत आसलो, दीस रात तुज्या हाताची जडाई म्हजेर बसली, गिमाचे दगिनशी म्हजी सकत सुकोन गेली. वेचीक पुताची सकत सुकोन गेली, दुकराच्या कोंडाक पावलो. केदाळा सकत, मागण्याची सकत, भावार्थाची सकत, देवाच्या उतराची सकत, साक्रामेंताची सकत, देवाच्या उपदेशाची सकत सुकोन वेता, सुकोन पडतात. त्या खातीर सकत सुकोन गेली. तेन्ना दावीद सांगता पळय, दावीदाचें किर्तन काळजांतून बरयल्लें, तेन्ना हांवें तुजे मुखार म्हजें पातक वळखून घेतलें. आय क्रायड. पातक वळखून घेतलें. वेचीक पुतान पातक वळखून घेतलें. दाविदान नाताना मुखार पातक वळखून घेतलें. प्रवाद्यांनी तांचे पातक अस्कत काय वळखून घेतली. जोनान ताचें पातक वळखून घेतलें. मोगोचे भाव भयणीनो, वळखून घे तुजें पातक. भाडाय उलोवन बसनाका, सालवासाव होगडाय नाका. तेन्ना हांवें तुज्या मुखार म्हजें पातक वळखून घेतलें. म्हजो गुन्यांव हांवें लिपोवन दवरलो ना. हांवें म्हळें सर्वेस्परा मुखार म्हजो अपराध वळखून घेता. तुवें म्हजो गुन्यांव बक्षिलोय, तुवें म्हजो अपराध बक्षिलोय. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. त्या खातीर बायबल सांगता, अशें तो उठलो आनी आपल्या बापाय सरशी पाटी भायर सरलो. पूत घरांत हांव नासतनाच बापायन ताका धेकलो. ताचें काळीज सुरसुरलें. धांवून वचून पुताक ताणें वेंग मारली आनी उमो घेतलो. तवळ पुतान म्हळें, बाबा, हांवें देवाचें आनी तुजे विरोध पातक आदारलें. तुवें म्हाका तुजो पूत म्हणूंक हांव योग्य न्हय. पूण बापय आपल्या साकरांक आपोवन सांगी लागलो, वेगीं वसा. आसलेल्यान तो उत्तीम दोगलो हाडन ताका नेसाया. ताज्या बोटाक मोदी आनी पांयांक मोच्छे घाला. सेरबेसोय पाडको हाडन मारा. आमी खावन जेवन गम्मत करया. कित्याक
हो म्हजो पूत मोर्न पावल्लो, पातक मर नडटा, मरण. तो आतां जिवान जाला, कुरपेक फाटी आयला, पेकोवणेक फाटी आयला, ताका पेकोवण मेळ्ळ्या, गूण जाला, सुकोवन गेल्लो, पयस आसुल्लो, आज फाटी आयला. अशें फेस्ताचो दाबाजो सूर जालो, अशें फेस्ताचो दाबाजो सूर जालो. आमी सक्कड एक घडीभर दिंबी घालया, दोनी हात आमच्या काळजाचेर दवरया. आमी आज देवा मुखार वेचीक पुता बरी आमची अस्कतकाय वळखून घेवया आनी देवाच्या मोगाक आमी फाटी येया. कित्याक देव बोगसण्याचो दातार, देव आमकां बक्षिता. जेजू, आज तुजे तोंड पयसर उरलो हांव, तुजे थंय बावयेक काकुळतीचें ह्या समर्पणाचे कंथार गायतलो. आमची पातकां आमी देवा मुखार रेडया, पातकां आमी देवा मुखार रेडया. आज नीज क्रिसमस आव्हानी तुमी आचरण करया. म्हजे खातीर सर आजाक धर्मीक रिलिजियसा खातीर पवित्र सभे खातीर मागा, तुमचे खातीर मागा. दोळे धांपा. देवा, आज हांव निर्धार घेता, वेचीक पुता बरी हांव फाटी येता, तुज्या मोगाक हांव फाटी येता. तुजें तोंड पयस गेलां जाल्यार, अक्रम अन्यायांत हांव आसां जाल्यार, म्हजे काळजाचे गुठू तूं मात्र जाणा आसाय. ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವೇ ಬಲ್ಲಿರಿ. ಯು ನೋ ದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈ हार्ट. आज म्हजो गोठ तुज्या मुखार उगडापे करता. ह्या आदवेंताच्या काळार ह्या नव्यान आयलोलो आज हांगा याजका लागीं एक सुटाव्या ह्या दिसांनी कुमसार जाता. हांव पातकात, हांव सुडका जोडून म्हाका भलायकी जाय जेजू, म्हजे थंय ये जेजू. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 135, 135. ಬಾ ಯೇಸುನಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ, ಬಾ ಯೇಸುನಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ, ಬಾ ಯೇಸುನಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ, ಬಾ ಯೇಸುನಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ. ನೀನಿಲ್ಲದ ಬಾಳು ಬರಡಾಗಿದೆ, ನೀನಿಲ್ಲದ ಬಾಳು ಬರಡಾಗಿದೆ, ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಜೀವ ಅಲೆದಾಡಿದೆ, ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಜೀವ ಅಲೆದಾಡಿದೆ. ಬಾ ಯೇಸುನಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ, ಬಾ ಯೇಸುನಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ, ಬಾ ಯೇಸುನಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ, ಬಾ ಯೇಸುನಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ. ಅಲೆದಾಡಿದೆ ನಾ ಹುಡುಕಾಡಿದೆ, ಅಲೆದಾಡಿದೆ ನಾ ಹುಡುಕಾಡಿದೆ, ನಿಜ ಪ್ರೀತಿ ಅರಿಯದೆ ನರಳಾಡಿದೆ, ನಿಜ ಪ್ರೀತಿ ಅರಿಯದೆ ನರಳಾಡಿದೆ. ಅಲೆದಾಡಿದೆ ನಾ ಹುಡುಕಾಡಿದೆ, ಅಲೆದಾಡಿದೆ ನಾ ಹುಡುಕಾಡಿದೆ, ನಿಜ ಪ್ರೀತಿ ಅರಿಯದೆ ನರಳಾಡಿದೆ, ನಿಜ ಪ್ರೀತಿ ಅರಿಯದೆ ನರಳಾಡಿದೆ. ಬಾ ಯೇಸುನಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ, ಬಾ ಯೇಸುನಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ, ಬಾ ಯೇಸುನಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ, ಬಾ ಯೇಸುನಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾರಾಶ್ರಯ, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾರಾಶ್ರಯ, ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಮಾತ್ರ ನನಗಾಶ್ರಯ,
ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಮಾತ್ರ ನನಗಾಶ್ರಯ. ಬಾ ಯೇಸು ನೀ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ, ಬಾ ಯೇಸು ನೀ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ, ಬಾ ಯೇಸು ನೀ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ, ಬಾ ಯೇಸು ನೀ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ. ಕಳೆದು ಹೋದ ನನ್ನ ಹುಡುಕಿ ತಂದೆ, ಕಳೆದು ಹೋದ ನನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಬಂದೆ, ಕಳೆದು ಹೋದ ನನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಬಂದೆ, ಕಳೆದು ಹೋದ ನನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಬಂದೆ. ನನ್ನ ಕಾಯ್ದು ನಡೆಸುವ ಕುರುಬಾನದೆ, ನನ್ನ ಕಾಯ್ದು ನಡೆಸುವ ಕುರುಬಾನದೆ. ಬಾ ಯೇಸು ನೀ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ, ಬಾ ಯೇಸು ನೀ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ. ಜೀವ ಜಲದ ನದಿಯು ನೀನೇ ಯೇಸು, ಜೀವ ಜಲದ ನದಿಯು ನೀನೇ ಯೇಸು, ಜೀವ ಜಲದ ನದಿಯು ನೀನೇ ಯೇಸು, ಜೀವ ಜಲದ ನದಿಯು ನೀನೇ ಯೇಸು. ಜೀವ ಕೊಡುವ ಜಲವು ನೀನೇ ಯೇಸು, ಜೀವ ಕೊಡುವ ಜಲವು ನೀನೇ ಯೇಸು. ಬಾ ಯೇಸು ನೀ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ, ಬಾ ಯೇಸು ನೀ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ. ನೀನಿಲ್ಲದ ಬಾಳು ಬರಡಾಗಿದೆ, ನೀನಿಲ್ಲದ ಬಾಳು ಬರಡಾಗಿದೆ, ನೀನಿಲ್ಲದ ಜೀವ ನರಳಾಡಿದೆ, ನೀನಿಲ್ಲದ ಜೀವ ಅಲೆದಾಡಿದೆ. ದುನಿಯಾದ ಇರಬಾರದು. ಬಾ ಯೇಸು ನೀ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ, सांगता ಬಾ दाबूट या पया ಯೇಸು बा येसू नी नन्ना बाळाली बा येशू तुझ्या जीवितान बा येसू नन्ना बाळाली ಯೇಸು तुझ्या शेतू ನನ್ನ तुझ्या नावाने ಬಾಳಲ್ಲಿ, शिकला तुझी सत्ता हांवें कडेत केल्या. ही भुरगीं तुका आपयत आसतना पवित्र करिस्ता जावन तुजी सकत वाडोवन दी. आमच्या हाताचे काळजाचे जिवीत जर वाडोवन दी. तुझ्या जिवीत भितर प्रवेशात जेजू ही उतरां ताका नितळ करून दिता. हे सुटाव्या कुमसार जावन ओळ मेळोवन दी. तुझे दैनी सहवासामध्ये माटी येऊन दी. कोणाची काळजां कठीण आसात धरून आसात ती तू मोवान करूंक शकताय. पश्चात म्हणजे आशीर्वाद दिवंक शकताय. जी कोण बावतीत देव तुझे पयस आसा शेजू देवा जावन पयस आसा ती संकट पाटी क्रिस्त जय तुझ्या वेळा हर एक संसारात असतो भोग तुका दिंडी मागू तुका तकली मागू शेजू मागता विशेष बाबा हर एकल्याचो भावार तू सडे हर एकल्याच्या जीवित वस्ते गरज करके पयस कर काळजाचं रक्षण तू सोडवंदा ये शेजू आत्मा वटीचो आत्मा मतांतपणाचो आत्मा भयोत्मक आत्मा पयस कर शेजू विरोध करते दोळे हात सोड शेजू आज बाबूजी हर एकल्या काळजा फुटपात आमच्या वंशावळीचे देव देतो touch the power of the name of Jesus. Jesus संकटाच्या काळजाने हाताने रक्त कणाकणाने शिराने हाडाने वळवले विषय वळवले होते power God anoint them God शेराला कबा शंदर रे 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 शेरे रे 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 जेजू 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 येसुवे 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 बाय येसुवे हे जेजू आमचे ते रावचे तुमच्या कोटपात तुमच्या भुरग्या बाळाच्या जीव दिवस दिले आमच्या जोड्यात आहे जबानकडे ते पिढे जीव कोण हातोणार असतात हंचदय मारणाची पिढे हंचदय शेजू ये त्याच्या जीवितात या योगकरिस्ता ताव तुझी कृपा वळवली हे कोण वळवली सकत वळवली हर एकल्याच्या रक्त काढाने शिराने हाडाने सदाने आशीर्वाद टाळाला मा शिराला शंदर रे 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 स्तुती करा जेजू जेजू नापय आपय देता शेरे रे 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 शेजू 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 name of Jesus, word of Jesus, blood of Jesus, power of Jesus. Re 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 shere re 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 ba yesu ni nanna baळली दुनियात काळजाचे ಬಾ ಯೇಸು ನೀ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ
ಬಾ ಯೇಸು ನೀ ನನ್ನ ಬಾಳಲಿ ಬಾ ಯೇಸು ನೀ ನನ್ನ ಬಾಳಲಿ Praise the Lord. Praise the Lord. सकाळ मी उभे रावया वेगी जेजू सरशी येतेल्यांक जेजू केदींच पयस करिसो ना आमी शिपात काडल्यान जेजूचे आशिर्वाद आमी जोडूंक तयारी करते आसा जोडली थोड्यांनी आतां परत एक पोटी आमी दोनी हात येवकरिस्ता मुखार अशे धरा दोनी हात कोण सक्कट ताजे मुखार हात अशे धरता त्या हातांचे ताजी कुरपा वाळटा तुम्ही पळया तुम्ही जेजू कापुडते आसात कशें त्या रक्तस्त्राव स्त्रियेन जेजू कापुडलें तेका बरें जालें आज आमी हांगा भावार्थांत कापुडटा आमी कितल्या पयस आसा तें गरजेचें न्ही इवन तुमी घरांत ऑनलायन नारे मागण्या पळयत आसतना टॅलिकास्ट करतना जी कोण मागतात तुमी मागा तुमचो भावार्थ सासवा काणांत इतलो भावार्थ आसल्यार अजाप घडटलें जेजू अशें पळोवन मे एप्रिलांत हांव डिवायनाक गेल्लो एकलो किडनी स्टोन 13 mm किडनी स्टोन आसलो ताणें अशेंच मागलें तो सांगता दुसरे दीस येवन साक्ष दिते आसा जेजू तो किडनी स्टोन काडून उडयलो म्हाका आतां दूख ना तो मुतान गेलो देवाक आसात कितेंच ना तुमचे हात मुखार दवरा दोळे धांपा कितें जाय तुमी मागा तुमची पिडा समार्पण दिया कॅन्सर आसा जाल्यार कॅन्सर फायब्रॉयड्स आसा जाल्यार फायब्रॉयड्स कुडींत कसले गेड्डे आसात ट्युमर आसात ब्रेस्ट कॅन्सर आसा कसली एलर्जी आसा स्पॉन्डिलायटीस आर्थरायटीस पॅनक्रिया गॉल ब्लॅडर हर्निया एपेंडिस किडनी स्टोन आसा जाल्यार या बॅकबोन प्रॉब्लेम या तुमचे कसले आडांचे समस्या स्तनाचे समस्या संधिवाता आसा जाल्यार एलर्जी स्कीन एलर्जी आसा जाल्यार कितेंय कुडी भितर घाय पिडा आसा म्हण तुमकां भोगता जाल्यार ते युकारिस्तीक जेजूक समर्पण दिया जेजू आज हांव म्हाकाच तुज्या हातान समर्पण दिता आज या पिडा असलेल्या जागेचेर हांव हात दवर मागता सा लॉरेन्साच्या विनवणेन मरियमेच्या विनवणेन या पवित्र तळार तूं अजाप करताय खंय सुवार्थ प्रकट जाली त्या सुवार्थेचे तुवें आशिर्वाद विस्पितांनी आनी कुणांनी तुवें दाखयली तर आज म्हाकाय त्या कुणांनी विस्पितांनी मोर जेजू म्हणून मागया म्हजे सांगता मागया सुम्या जेजू तुझ्या गायांच्या हातांनी तुझ्या गायांच्या हाताने हे मुझे हात आपोड जेजू हे हात पिडा असल्या जागेचेर हात दवर मागताना अजाप घडोवन दी जेजूच्या नावान जेजूच्या उतराच्या बळान जेजूच्या अमोलिक रक्ताच्या सक्तेत ही पिडा शिडा जेजूच्या नावान निष्क्रिय जावन दी हालेलुया तुमकां खंय पिडा आसा थंय जाग्यार हात दवर मागा दोळे धांपा तकली दूख असल्या मायग्रेन असल्या तकल्याचेर खंय कुडीचेर गाय आसा पिडा आसा तुमी मागा देवाक कळीत आसा देवान वेचीक पुता देखलो तुमकांय तो देखता सांगचें म्हजें काम मागचें तुमचें काम दोन कड्या खंय चड पिडा आसा दोन कड्या हात दवर एक दोळ्यान दोळे हार्टाले हार्ट या पोटा भितर आनी हार्टा भितर प्रॉब्लेम आसा जाल्यार काळजाचेर आनी पोटाचेर हात दवरा भितरले विश्वे जेजू समर्पण दिया दोळे धांपा पाट दुख आसा जाल्यार पाटीचेर कण्याचेर हात दवर मागा देवाक आसात 38 वर्सां ताळे लागीं आसलेल्या कापडलो जेजू मेल्ल्या लाजाराक जीव दिल्लो जेजू कुरड्या दोळ्या तोंड्या पांय मोन्या कुलो मेरांक एकूच ब्रेक केलो जेजू आतां तुमी हात दवरल्या जागेचेर पात्रियार्कांक ताणें पदवी दिली प्रवाद्यांक ताणें पदवी दिली अपोस्तलांक पदवी दिली पवित्र सभेंत अभिषेकांत ताजे याजकांक पदवी दिल्या जे कितें तुमी बांदता तें बांदता सोडयता तें सोडयता जेजू म्हजे कडेन रुपया भांगार ना ह्या जाग्याक तुवें म्हाका आपयलाय आज तुजी सुवार्थ हांवें परगट केल्या तुजी सुवार्थ जिवी आनी करी ही भुरगीं पाती येयल्यांत जेजू तांणी भावार्थान हात दवरल्या जागेचेर अशी पिडा शिडा ती कसली ही पिडा शिडा जावन दी वयजा वरवीं गूण करूं जायनातली पिडा शिडा वयजा वरवीं व्हरतो वयस तूं जावन आसाय तुजेर आमी पाती येता तुजेर आमी बरवसता तुज्या नांवान मार्काचो वांजेल 16वा वसवर तुवें सांगलें देव सार दवडया सुवार्थ परगट करा पिडा शिडा गोण करा वय ते ह्या जाग्यार ते घडोवन दी म्हूण हांव मागता ह्या पवित्र उकारिस्तांत हांव तुजी सकत आनी हात दवरल्या जाग्याचेर वळोवन दी इन द नेम ऑफ जीसस जेजूच्या नावान उतराच्या बोळान I rebuke the sickness to go out from the body. Touch. Heal. जेजू गोड कर हात काढ नाका स्तुती करा हालेलुया 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 वडा हात काढ नाका जेजू नापया जेजू आपया
जेजूच्या नावात, जेजूच्या उतरात, जेजूच्या रक्ताच्या बोळात, जे ट्युमर, ती पोटकाणी, ते किती असकत काय असा, आज तुम्ही या जागेवर साक्षात असा लॉरेन्सच्या पायातळी, जा लॉरेन्सच्या भजनिकांत या नोवेनाच्या विशेष आराधना साक्षायचंय, जेजू तुम्ही साक्षायचंय, याकडे तुम्ही मागताना तुमच्या कुडी बिदरची ती पिडाची ते ट्युमर, ती असकत काय सकट सोडणं सोडे, टच, हील, नाईट, देण्यावर बरे ग्लोरी, शेरे रे 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 रे, शेरे रे 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 रे, शेरे रे 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 रे, शेरे रे 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 रे. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. तळी पेटून देवा कारकन द्या. वडा तळीन. तुम्ही पातये या, जे कितें तुम्ही मागला ते तुमकां मेळ्ळा म्हणून बायबल सांगता. मागण्यान आनंद 24 ಮಾರ್ಕ್ सांगता. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ಅದು ನಿಮಗೆ ದೊರಕಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಿರಿ. मार्कस एवंजेली 11:24 मागण्यान जे कितें तुम्ही मागला ते तुमकां मेळ्ळा म्हणून तुम्ही पातये या. प्रेज द लॉर्ड. परत येवपडी दोन्ही हात पवित्र युकारिस्त आमकां रश्य धरा. आता तुमच्या कुटुंबादारांक समर्पण दिया, तुमच्या पतीक समर्पण दिया, पत्नीक समर्पण दिया, मम्मी डॅडीक समर्पण दिया, तुमच्या भुरग्या बाळांक समर्पण दिया, तुमचे माम या सैरीक दोन्ही हुशारना हातोरणार आसा तांकां वडिलां समर्पण दिया. परगांवांत आसा तुमचो पती या भुरगीं तांच्या खातीर मागा. कॉलेज इस्कॉलां शिकतात भुरगीं बाळां मागा. तुम्ही आता मागले मागणे खंयच्या जाग्यार शताधिपतीन सांगलें एकच एक उतर सांग सुम्या म्हजो सेवाक गूण जातलो, गूण जालो. एकच एक उतर पाऊलांनी पेत्रुच्या आंगाक लायिल्ले ते तुवाले घरा वचून पिडेस्ता पडटा गूण जाले. त्या खातीर तुम्ही हांगा आशिर्वाद केले. उदक, तेल, बेंतीण, कोण तूं आनी कितें व्हरून येतात. आशिर्वाद जाल्ले, देव आशिर्वादीत करता. त्या खातीर तुम्ही समर्पण दिया. कोणाक कामां नात, निरुद्योगपणांत आसात, आज नव्या वेळार मस्तू त्या सामा पाद्र्या भरगा आणि त्या सामा वाचता ती समर्पण दिया. हांगा पयल्यांत हांव समर्पण दिली. समर्पणची हर एक त्या सामा मिसा समर्पण दिया. समर्पण मागा. तुमचे जागेचे व्याज्य आसा, रीण आसा, समाधान ना, घरा भितर केदाळी सोलवणी जैतान देव बदलो दी. मागा म्हज्या सांगाता सुम्या जेजू या युकारिस्तांत हांव तुजी सकत म्हज्या जिवितान, म्हज्या कुटुंबाचेर, वंशावळीचेर वाडोवन दी. जेजूच्या नांवान या युकारिस्तांत हांव ती सकत येनातल्या म्हज्या सर कुटुंबादारां खातीर हांव आतां मागताना आशिर्वाद वळोवन दी. विशेष पापान शिकोण घरात हांव अंतुळणार मागणे आयकतात ती जेजूच्या नांवान गूण जावन दी. लोरेसाच्या मजतीन जेजूची सक्तेचो अनुभव जावन दी. आमच्या कुटुंबाची हर एकली आशिर्वादान जोडून भरून दी. हालेलुया. तुमचे दोन्ही हात तकलेचे दोरा, तकलेचे दोळे दांपा. क्लोज युअर आयज. दोळे दांपा, क्लोज युअर आयज. काढून काढून मुच्छी. आता दोळे दांपून तुझ्या पती सोडास काढ, पत्नी सोडास काढ, माईसो मम्मी डॅडी आसा उडास काढ, आ बोडली माई आसात अंतुळणार आसात उडास काढ, आस्पत्रांत आसा जावं पुरो, मागो सांगला जावं पुरो उडास काढ. परगांवांत, गल्फांत, युरोपांत खंयी आसा तुमची भुरगीं बाळां माग तांच्या खातीर. तुझे पूत दुवो घरा आसात कॉलेज गेल्यान माग. तुझ्या भुरग्या बाळा खातीर माग. तुझ्या हितला खातीर, जनवरा खातीर, हेची वाट व्यापारा खातीर माग, फिनान्सा खातीर माग. हर एक आशिर्वाद करता देव. तुम्ही म्हाका आराधन करतना काणाचेर आशिर्वाद, उदकाचेर आशिर्वाद, भुरग्या बाळाचेर आशिर्वाद, गर्भस्राव जावं सोना, तुमकां संपूर्ण हावक मेळटलें, वांजमळी आसची नात, विरोधी पळोवन दवरतले, तुमच्या हितलाचेर किडे पडचे नात. हांव राखून व्हरता म्हणटा देव. तर तो देव आतां तुम्ही मागतना आशिर्वादित करता. हात काडनाकात, वडा ताळ्यान तुम्ही स्तुती करा. तुम्ही आता मागले मागणे कोण खंय आसात तांचे वयर ते पावसो वेळ. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. जेजूच्या सत्तेवर नावान, जेजूच्या बळवून नावान, hallelujah, देवा या आराधनेचे आशीर्वाद डिवाइन वर्ड टीव्ही चेर, युट्यूबाचेर पळोवच्या अंतुळणाऱ्या भुरग्या बाळांचेर, गावांत परगांवांत भुरग्या बाळांचेर, सगळ्या देश गावांत संपडलेल्या आमच्या लोकांचेर आणि आज हांगा कोण आयला त्या लोकांच्या कुटुंबाचेर वाडोवन दी. कुटुंबा सगळ्याचेर वाडोवन दी. भातका, शिराप, अंधकार, बंदपास, बंदाडे, सैतानाचे पास, पोटी सोदपो, मतांतले म्हण सोदपो, भयोत्पत्ती सोदपो,
आमच्या राज कारभारात हांव सोडलो सोदी हर एक MP MLA हर एक राय राडिओ डिक्टेटर्स प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर अध्यक्ष हे संसार न्याय करता अभिषेक जाऊन देता जेजूच्या नावान 7 कॉन्टिनेंट्स आशीर्वादी जाऊन देता जर राष्ट्र तुका सरपोडय देता आज कोण पिडेत आस्पत्रेत जिवंत म्हणून ICU MICU NICU आसा व्हेंटिलेटर आसा ट्रॅकिओस्टोमीचेर आसा कोमार आसा जेजू अवघडा वडा जाल्यार देवा दितले आत्म्याक फुलका दितले आत्म्याक सष्टाचो विषय तू ताका फावो कर मात्र नाही सरकार राज तू फावो कर आज आम्ही मागता जेजू जिवंत असली आमची भाऊ भावडा हांगा येवंक जायनातली घरा कॉलेजीक बैला गावांत काम करचे कामां नातलेल्या बरी कामां फावो कर ह्या द्वारे हे क्रिस्त जयंतीचे फेस्त आशीर्वादाचे फेस्त विशेष बाबन भलायकेन फेकोवणे तू भर जेजू दृश्य कर जेजू शिराला काबा शांदरिया राबारा अल्फा कोरा राफा मुझ्याकडे व्हॉट्सअप ईमेलवर फेसबुकाचेर मागणे विसरलेले मुझे DSC शिवमोगाचे जेजूचे आशीर्वाद या DSCचे उडपीचे DSC कर्नाटक 14 DSCचे भारत गावाचे सगळ्या राष्ट्रांचे भविष्याचे आशीर्वाद ओढवणे अप्रत्य परिवर्तन निराप्रत्य सुटका दी आम्ही करचे हरिये मिसाव हरिये आमच्या आयोग अभिषेक कर याद्वारे करचे मिसाव वावर अभिषेक जाऊ दे आमचे फिरकाच कुटुंब फिरकाच मंडळी गवळी मंडळी आर्थिक समिती ICUM व्हायसीएस वरियाल सोडली SVP कसली सकतोली सभा संघटना अभिषेक जाऊ दे आम्ही भरकट करची सुवार्ता हर एकल्या सुटका आणू दे टच 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 हील देम लॉर्ड हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड इस्लाम हात काढा हात दोन्ही काळ जशे दोराशे एक गडी बोर दोळ्या दंपा सायलेंट मौनपणे तुम्ही मागा या मौनातान देवाची सक तुमच्या भितर आयिल्लो अनुभव जोडा आम्ही सकट दिंबी गेल्या येद्या वडा सक्रामेंता गायन गावन जेजूचे बेसांव आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आनी ह्या नोवेनाक आयिल्ल्या ह्या नोवेनाचे विशेष बापान लायव्हार ह्या ऑनलायनार पळोवन सांगी देव कृपेन बरोवन दी म्हणून आमी मागया येद्या वडा सक्रामेंता सस्तांग नामान करूया Povinatya rupa bota Navioriti adarya Salvon vecha ıskat pispya Babartace boltipya Zase bapa Tashes puta Ullasanis stutiza Podvi महिमा सस्ता एका स्थळ्यान हर्षिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समासमी नावाता आमेन प्रार्थुया ए देवा विशेष सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टाचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे दय आमी भोगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेताय निराज करताय ससनाच्या ससना आमेन जमल्या आम्ही घरा देवाच्या मोडो वाईन रूपांत
सोम्याच्या सोम्याची सुत एक मोठ्या मागात मोगाच्या सोम्याचे जेवा ऐका बलिदान चुकीचे ओबिका एका समाधान सोम्याचे मोर जीविता तारा पूर्ण शिवको परवशा आमचे दोन्ही हात एक गडीभर जोडया दोळे धांपया युकरिस्ती बलिदानाक आमकां साहित्य करया आज ह्या बजिलिकाच्या थळार आमी आयल्या सा लॉरेस बाप आमच्या खातीर विनाती करून दी आमची सर त्या सवां बेसवांनी बरोवन दी आमची मागणी विनवणी आयकोन आमकां क्रिस्ताच्या मोगान सदांच जियोंक करपा दिवन दी बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सभे आसो जय सभे आसो. म्हज्या भावां भयणीनो हे पवित्र रितीन फावो ते बरे वांटो घेवच्या खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. सांगाता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारोवन सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसारोवन वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासून भाग्यवन सदां संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावो. सोमिया काकूत सोमिया काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोमिया काकूत सोमिया काकूत. प्रार्थुया. बापा तुझ्या मोगाच्या उज्यान पेटोवन भाग्यवंत लॉरेस दुर्बळ्यांच्या सेवेंत विश्वासी रावून आनी रक्त साक्षांचे स्मरण ससून महिमेवन जावंक पावलो तशा मोगा सारको दुर्बळ्यांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आनी ताच्या पावलांनी आमकां सोलूंक बोळ दी. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सुवे पवित्र आत्म्याचेपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. इजाइया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. कित्याक हांव सर्वेस्पर तुमचो देव, हांव तुजो उजो हात धरतां, हांव तुका सांगतां भिये नाका, हांव तुका आदार दितलो. जाकोबा किरकोळ किड्या, इज्रायेला हलके किडे भिये नाका, हांव तुका मजत दितलो म्हणटा सर्वेस्पर. इज्रायेलाचो पवित्र देवचो तुजो सोडवणदार. पळय हांव तुका एक दांत्रो करतलो,
नवो आनी दोडते दांत आसलेलो दांत्रो तूं मोडतलोय आनी पर्वतांचो पिठो करतलोय. दोंगर तूं पोला भाशेन करतलोय. तूं तांकां वाऱ्याक दितलोय आनी वारें तांकां लोटून पयस व्हरतलें. वादळ तांकां शिंपडायतलें. तेन्ना तूं सर्वेस्परतय संतोशतलोय. इस्रायेलाच्या पवित्र देवातय आनंद भरीत जातलोय. दुबळीं दळदिरी मनशां उदक सोदतात पूण एक थेंब पर्यंत तांकां मेळना. ताणेन ताची जीब सुकल्या. हांव सर्वेस्पोर तांकां जाप दितलो. हांव इस्रायेलाचो देव तांकां सांडचो ना. पाड पडलेल्या उंच जाग्यांनी हांव न्हंयो वळाश्यो करतलो आनी फालक्यांनी झरी पुटाश्यो करतलो. हांव आराणें एक तळें करतलो आनी सुके भुंयत उदकाच्यो झरी फुटयतलो. आरण्यांत हांव देवदार रूख लायतलो. तशेंच बाबल, मेंदी आनी जैतुनाचे रूख, करडे भुंयत हांव सुरसोवें, जुनिफर आनी पिन्याचे रूख लायतलो. अशें सर्वेस्पराच्या हातान हें सगळें केलां म्हणून सगळ्यांक दिसतलें आनी कळीत जातलें. सगळीं चिंतूंक पडटलीं आनी समजूंक पावतलीं. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. सुमी दयाळ आनी काकुळटाय, दीक्षांतेन आनी प्रीत मोगान भरलेलो. सुमी दयाळ आनी काकुळटाय, दीक्षांतेन आनी प्रीत मोगान भरलेलो. देवा म्हज्या राया, हांव तुजी स्तुती गाता. सदांकाल म्हज्या नांवाची व्हडवीक गाता. सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो. सगळे आपले रस्ते थंय कनवळायेन भरलेलो. सुमी दयाळ आनी काकुळटाय, दीक्षांतेन आनी प्रीत मोगान भरलेलो. सर्वेस्परा तुवें रचलाय ते सगळे तुजी स्तुती गातले. तुजे भक्त तुका दिन वाचतले. तुज्या राजवटकाची महिमा वाखणतले आनी तुजी व्हड व्हड कृत्यां तिनां वाडटले. सुमी दयाळ आनी काकुळटाय, दीक्षांतेन आनी प्रीत मोगान भरलेलो. अशें सोमेस्त मनशां तुजी वर्ती करतुवा आनी तुजे राजवटकायेची प्रतिश्ठ महिमा कळीत जातली. तुजे राज केदींच न्हय आळवोवचे. तुजी राजवटकी संततेच्या संततेक बाळटली. सुमी दयाळ आनी काकुळटाय, दीक्षांतेन आनी
Alleluia, 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 Alleluia. गळया तुम्ही आकाशानो वैरताव नितीवनपणाच्यो शेणो आनी मळबा वयली मोडा पावसा बरे त्यो वतो उक्ती जावं धरणांनी वयर सारू तारो. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्वर तुमचे सवे असो. तुमचे सवे असो. मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुकाय सोम्या. जेजू लोकांच्या झम्या लागीं जुआं विशीं उलयत आसतना अशें म्हणा लागलो, सतस हांव तुमकां सांगता, मनीस जावन जल्मल्ल्या मदें स्नान जातार जुआं प्रास व्हरतो दुसरो ना. तरी पूण सर्गींच्या राज्यांत कनिश्ट आसलोलो सयत ताचे प्रास व्हरतो. स्नान जातार जुआं आयिल्ल्या काळा थावन आज पर्यान सर्गींच्या राज्याचेर जुलूम चलता आनी जुलूम करपी बलात्कारान तें स्वाधीन करूंक पळयतात. जुआंच्या काळा पर्यान घडोवंक आसलें तें सर प्रवाद्यांनी आनी नियमशास्त्रान पयलेंच सांगून दिल्लें आनी हें तुमी मानून घेवंक तयार आसा जाल्यार तोच तो येवचो आसलोलो एलिया. तुमकां कान आसात जाल्यार आयका. देवाचें उतर हें. वखणी तुमकां क्रिस्त. क्रिस्ततय मोगाच्या भावां भयणीनो, ह्या दिसांनी आमी पयलें वाचप इसाइया प्रवाद्याच्या पुस्तकांत हांव आयकत हांव. इसाइया प्रवादी आमकां बुरवोसो दिता आनी तो बुरवोसो त्या काळाच्या लोकांक बारीक गरजेचो जावन आसलो. कित्याक तांणी भोगचे ते कश्ट, तांचे ते आंकांत आनी तांच्या जिवितांत निरासपणाक वळाक जाताना एक बळवंत प्रवाद्या बरी देव इसाइयाक धाडटा. आमकांय ह्या काळार बळवंत प्रवाद्या बरी सांता भक्तांक ताणें दिलां आनी ह्या कारकोळच्या ह्या उडपी दिएसीसींत हें बजिलिका आमकां दिलां. हें बजिलिका बोरवसेचें तळ, भावार्थाचें तळ, मागण्याचें तळ हांगा आमकां बोरवोसो मेळटा. सबार जाणां बोरवोसो सांडलेली ह्या जाग्यार तावन विशेश मापान ह्या ब्रेस्तराचें नोवेन आराधन हांगा विविध याजाक येवन चलोवन व्हरतात. ताचे द्वारी आमकां देवान आपोडलां. आमकां कश्ट येतना, अनवरां येतना, खंय वेचेंगी म्हणून आमच्या मोतींत एक सवाल उदेतना तक्षण आमकां उडास येता आत्तूरचें सा लॉरेसाचें बजिलिका. पळया, त्या काळार इसाइया प्रवादी द्वारे देवान त्या लोकांक भरवोसो दिलो. ह्या काळार आपणाच्या सुवार्ता परगट करन आपणा खातीर मडतीर मेल्लेल्या त्या संता भक्तां द्वारे तो आमकां ताची सुवार्ता परगट करते आसा. आनी देव प्रवाद्या मरीफात उलयता आनी सांगता, कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव, हांव तुजो उजवो हात धरता, हांव तुका सांगता भिये नाका, हांव तुका आदार दितलो. कीर्तनकार दावीद सांगता, फ्रॉम वेर डज माय हेल्प कम्स फ्रॉम. म्हजी मजत खंय तावन येतली? इट कम्स फ्रॉम मोस्ट हाय. देवातावन येतली.
त्या खातीर मनुष्याच्या मजतीक या मनुष्याच्या ससायक आनी मनुष्याचेर हांवें वाचल्या तुमकां जेरेमिया प्रवादी 17 वासवर 5 मनुष्याचेर तुमी पातयेवन रावा नाकात. देव तुमकां आदार दितलो म्हळ्यार कितें? देवा सांगाता तुमी रावा. इमॅन्युएल देव आमच्या सांगाता आसा. आमी देवा सांगाता आसचें बळवोन हातेर कितें गे म्हळ्यार मागणें. ह्या मागण्यांद्वारे आमी देवा सांगाता रावंक साद आसा. आनी देव सांगता भिये नाका. बायबलांत 366 टायम बरोवन आसा भिये नाका, घाबर नाका. कितेंय जावं कितेंय येवं, गॉड इज इन कंट्रोल. देव हरएक नियंत्रण करता. तूं देवा सांगाता राव. म्हजे भाव भयणीनो, थोड्या दिसा आदीं आमचे चली जे मिमा क्रिकेट खेळटाना पळयलें जावं पुरो तुमी. आनी ताणें एक उतर सांगलें, आय वील फायट फॉर यू, यू स्टे काम. कित्याक त्या भयणीक देवाचें उतर कळीत आसल्यान ताणें सांगलें, ह्या म्हज्या सक्तेन साद ना, कितेंय साधन करूंक. देव म्हज्या सांगता आसतना साद आसा. आज हांवें संशयितलें सुवार्ता म्हज्या स्तकी साद ना. देव म्हज्या सांगता आसतना तो सांगता भिये नाका, हांव तुका आदार दितलो. आज म्हाका ताजो आदार ना, हाजो आदार ना, कोणाचो आदार ना, कोणाचो आदार नाका. देवाचो आदार तुज्या सांगता आसल्यार पूण तुजो निर्धार देवा सांगता असो आसूंक जाय. थंयच वेंचीक पुताच्या ओपारींत हांवें तुमकां आराधना वेळार सांगलें, ताणें एक निर्धार घेतलो. हे डिसिशन आमच्या सबारपोटी निर्धार पडटात. आमचे निर्धार पडोंक नजो. आमी आलची दलची परजा वाऱ्याक उपची परजा जावंक नजो. आमी देवातय आमचो भावार्थ टिकय जाय. तिकोणो देवातय आमी मारी जाय. त्या खातीर सांगता इसाया प्रवादी, देव सांगता ताच्या मारिफात भिये नाका, हांव तुका आदार दितलो. आनी सबार पोटी आमकां भें उठता केदाळा आमचे रिटायर्ड जाल्ल्या वेळार प्राय जाताना, घंटी दूख उठताना, घरा भुरगीं पुरो दुसऱ्या गांवांत सेटल जाताना, काजर जावन तांच्या संवसारार आसतना, उतर प्रायर आसतना आमकां एक भें दिसता. ताकाय बायबल सांगता, इसाया प्रवादी, ओसो प्रवादी सांगता 40:6 46:4 इसाया, तुज्या उतर प्राये पर्यंत हांव तस्सो जावन आसतलो. तुजे केस धवे जावन आसतना हांव तुका वोवन चलयतलो. जसो हांव आदी आसलो तसो हांव आतांय आसतलो. तुका जल्म दितना, तूं वाडटाना तुका सांबाळलेलो देव तुज्या उतर प्राया पर्यंत सांबाळटा. त्या खातीर उतर प्राया पर्यंत जल्मांत हांव अखेर पर्यंत उरचें आमच्या लागीं कितें गे म्हळ्यार मागणें मात्र. जीं कोण मलगाडी हांवें पळयल्यात आतां तांच्या कोंत आसा. दिसाक 10 तेर्स म्हणलें, 20 तेर्स म्हणलें, सगळ्या दीस दैवीक काकुळ्ळो म्हणून गुणगुण नासतना, पुरपूर नासतना धैर्यान जियोवची आसात. त्या खातीर बायबल सांगता भिये नाका, हांव तुका आदार दितलो. कित्याक? तूं म्हज्या तावन आयलाय, तूं म्हज्या थंय फाटी येतलोय. आज आमी आयिल्लो जागो ताचे तावन, आमी ताचे थंय फाटी येता. त्या खातीर आमी ताचे थंय जियोंक जाय. त्या खातीर देव मनीस जालो आमी ताचे थंय जियोवच्या खातीर. आमी आमचे स्तकी जियोवच्या खातीर न्हय. आमी आमचेच संवसारी रितीन पळोवचें जाल्यार आमकां निरासपण भोगता, मस्त टेन्शन भोगता, आंकांत भोगता. सबार फावटी आमी कितें म्हणटा आमच्या जिवितांत कितें घडटा काय म्हूण कळनातल्या त्या स्थितीक पावता. पूण देव आज आमकां बसवणी दिता. असली पोन शेतां बाजिलीक आमकां बसवणी दितात. भिये नाका, हांव तुका आदार दितलो. हांव चिंता हें उतर तुमी बरोवन दवरी जाय न्ही. सकाळीं उठून 10-15 फावटी सांगा जाय. मनीस उतरा वरवीं जियेता, काणा वरवीं न्हय. फ्रँकलिना भिये नाका, हांव तुका आदार दितलो. खंयचे इंटरव्यूक येताना हांव तुका आदार दितलो, काम करतना हांव तुका आदार दितलो. त्या खातीर म्हजो भाव भयणीनो, देवाचो आदार आमच्या सांगाता आसल्यार आमी निराधारी जायना. आनी मुखार सांगता तो जॅकोबा किरकोळ किड्या इस्रायेला हलके किडे. कित्याक? ती हंकारान, स्वार्थान, गर्वान भरली. जॅकोबाक विसरून काडलें देवान, इस्रायल म्हूण नांव दिल्लें देवान. आनी देव सांगता हांगा, तुमी म्हाका सोडून गेल्यात. तुमी तुमच्या संवसारान बुडोवन आसात, थंय रोडोन आसात, पडोन आसात. त्या खातीर हांव परत सांगता तुमकां भिये नाका. जावं पुरो तुजें जिवीत पिड्ड्यार जालां, नास जालां, कश्टांत आसाय, वयर येवन तुका कळीत ना, पूण भिये नाका, हांव तुज्या सांगाता आसा. हांव तुका मजत दितलो म्हणटा सर्वेस्पर. पळया, आमकां देव मजत दिता. त्या खातीर देवा सांगात आमी रावतना
देव आमकां मजत दिता. ताची मजत आमकां मेळ्ळ्यार कोणाची मजत गरज ना. इस्रायल असो पवित्र देवूच तुजो सोडवंदार. पळय, हांव तुका एक दांत्रो करतलो, नवो आनी दोडते दांत आसलेलो दांत्रो. तूं मोडटलोय आनी पर्वत असो पिठो करतलो. म्हळ्यार तुज्या दुवारी हांव जैत हाडटलो. तुमी चिंतून अस्कत म्हजे वरवीं साद सागी ना. तुज्या दुवारी हांव जैत हाडटलो. कित्याक बायबलान जेजून आमकां सांगलां 16:33 जुवांचो वांजेल जॉन 16:33 आमकां अशें सांगता, संवसारान तुमकां कश्ट आसतले, हांवें संवसाराचेर जैत व्हेलां. यू हॅव ट्रबल्स इन द वर्ल्ड, आय हॅव वन ओवर द वर्ल्ड. हांव संवसारार जीक जोडल्या, तुमी जीक जोडतल्यात. त्या खातीर 16वा वासोर पयली वळ जुवां हांव सांगता, 16वा 33 सांगता हांवें जैत जोडलां, तुमी जोडतल्यात, कश्ट आसतले. 16वा वासोर पयली वळ सांगता, डू नॉट बी ट्रबल्ड इन युअर हार्ट्स. डिस्टर्ब जायनाकात. आज तुमच्या जिवितांत कितें म्हणटात, संकश्ट वळाक जायनाकात. डू नॉट बी ट्रबल्ड इन युअर हार्ट. बिलीव इन मी अँड बिलीव इन गॉड फादर. म्हळ्यार म्हजे थंय पातये आनी तुमी कळवळचे न्हय, म्हजे थंय तुमी पातयेया, बापा थंय तुमी पातयेया. त्या खातीर देव सांगता आमकां, देव आमच्या द्वारे आमच्या विरोधी वयर तो जैत हाडटलो. आमी देवा सांगाता रावतना, आनी तेन्ना तो सांगता इस्रायलाक, तूं संतोशतलो. यू विल बी जॉयफूल. इस्रायलाच्या पवित्र देवा थंय आनंद भरीत जातलोय. त्या खातीर आमी म्हणटा संतोश पावा, उल्हास पावा. कित्याक सर्गींत हांव एक संदेश आयला, त्या गोवळ्यांक तो संदेश आयलो. आनी तो संदेश जावन असो कसलो संदेश, आज तुमकां दाविदाचे नगरे एक सोडवंदार जल्मला. पळय मगोचे भाव भयणो, किरकोळ्यांक तो ऊस उबारता, सोडवंदार जल्मला. दुबळी आनी दळदिरी मनशां उदक सोदतात, पूण एक तेंबो पर्यंत तांकां मेळना. ताणें तांची जीब सुकल्या. हांव सर्वेस्पर तांकां जाप दितलो. म्हळ्यार सर्वेस्परूच आमकां जाप दितलो. सर्वेस्परूच आमचो देव आमचे सांगाता रावतलो, आमकां चलयतलो. तो सांडचो ना. आनी तो आमकां सांगता पळय, पाड पडलेल्या उंचागेनी हांव न्हंयो व्हडोश्यो करतलो. म्हळ्यार खंय बरोवसो ना ते हांव बरोवसो दितलो. फालक्यांनी झरी पुटाश्यो करतल्यो, खंय उदक ना त्या जाग्यार. म्हळ्यार कितें, परत हांव तुमकां खंय सुखी धाड आसा थंय हांव आशिर्वाद जीव जावन तुमच्या मदें येतलो. आनी अशें तुमकां हांव आशिर्वादाची पर्जा हांव करतलो. मग अशें भाव भयणीनो, आमी किर्तनांत आयकलें, सोमी दयाळ आनी काकुळदार, दीर्घ शांतेन आनी प्रिती मोगान भरलोलो. दीर्घ शांतेन आनी प्रिती मोगान भरलोलो. त्या खातीर हे सगळे किर्तनकार आमकां सांगता, देवा तुजी हांव स्तुती गायता, तुज्या नांवाची व्हडवीक घाता. कित्याक तूं समेस्तां कितलो बरो. सगळे रस्ते तुजे थंय कणवळ्यान, ह्या रस्त्याक तूं कणवळ्यान भरलोलो. त्या खातीर म्हणटा हांव कणवळ्यान भरलोलो देव, मोगाळ देव तो, दयाळ देव तो. आनी सगळी ताचें नांव वाखाणी जाय, ताची स्तुती गाय जाय, ताची महिमा गाय जाय. त्या खातीर आमकां ह्या संवसाराक ताणें आमकां रचल्यांत. आनी समेस्त मनशां तुजी वर्ती कर्तुवां पळयतली. आनी तुजें राज्य केदीच आडवोन वेचना. तुजी राजवडकी पदवी महिमा ससनाच्या ससनाक आमी म्हणटा न्ही मिसाच्या वेळार, तुजी राजवडकी संतताच्या संतते बळटली. देवाचें राज सदां काळ आसतलें. अशें भाव भयणीनो, आनी जेजू एक एग्जाम्पल आमकां दिता, आमकां एक आदर्श दिता. कशें आज आमकां ह्या पोन तळार लॉरेन्स आदर्श गी, हांगा तो आमकां आदर्श दिता. कोण आमकां आदर्श? स्नानदातार जुवांव. स्नानदातार जुवांव पळया, स्नानदातार जुवांवचें जिवीत एक जाल्यार जेजूच्या जिवितान एक टायप. स्नानदातार जुवांव लांतावनूच राणान जियेतलो, मोवाचें खातलो, मोव खातलो, आनी तेजे म्हळ्यार एक वेजिटेरियन मनीस जावन तो थंय जियेतलो. राणान कितें मेळटा तें खातलो आनी थंय जियेतलो. आनी थंय देवान ताका विंसून काडलोलो आनी देवाचे खातीर ताका दिल्लें मिसांव तो समजलो. आज म्हाकाय तुका विंसून काडलां, जावं पुरो म्हाका ह्या जाग जावन विंसून काडलां, तुमकां खाजरी जिवितां विंसून काडलां, युवकां तुमकां विंसून काडलां. देव दिता ही आपोवणें. ह्या आपोवण्यांत आमी देवा सांगाता जिवंक आसा. म्हाका आपोवणें मेळ्ळां म्हणून म्हाका जाय जाल्ले बरी आमी जिवंक हांव क्रिस्तांव न्हय, सुमयाच्या वाटेन हांवें चलोंक आसा. त्या खातीर सांगता लोकां जमे लागीं सांगता, सोरो जाणां मदें स्नानदातार जुवांव प्रास व्हरतो दुसरो ना. कित्याक सर्गीच्या राज्यांत कानिश्ट आसलेलो सयत ताजे प्रास व्हरतो जाल्यारय जो कोण आपणाक कलतो करता
तशे प्रासी व्हरतो जातलो म्हळ्यार आमकांय देवाच्या राजान जागो आसा. केदळा जागो आसा? आमी घालती जाय जंय. गर्व, हांकार, मोसोरो, दौलत, बडाई, अधिकार हें सगळें आमकां खंयच्याकी प्रयोजनाक पडना. त्या खातीर सांगता आमी घालती जाय जंय. कोणा बरी? स्नानदातार जुवांव बरी. स्नानदातार जुवांव आयिल्ल्या काळांत आज पर्यंत सर्गीच्या राज्याचेर जुलूम चलता. आजय जुलूम चलता. जुलूम करपी बलात्कारान ते स्वाधीन करून पळयतात. पळया क्रिस्तोचो भावार्थ नाश करून पळयतात. जुवांवच्या काळा पर्यंत घडोवंक आसलें तें सर प्रवाद्यांनी नियमशास्त्रानूच पयलेंच सांगून दिल्लें. हें तुमी मानून घेवंक तयार आसात जाल्यार तोच येवचो आसलेलो एलिया. तुमकां कान आसात जाल्यार आयका. त्या खातीर आज आमचे कान दाट करचे नाकात, धरून करचे नाकात. मोगाच्या भावा भयणीनो, निमाणें ही सुवार्थ आमी आयकली, आराधन आमी केलें, नोवेन आमी केलें. पापा फ्रांसीसान सांगलें घडीत म्हज्या मोती कुडासा घेता. पापा फ्रांसीस सांगता एक काल्पनीक एक घडीत तो ताच्या मोतीन हाडटा आनी सांगता हे बेतलेमाच्या गोरवांच्या गोट्यांत जेजू जल्मलो आनी थंय मोरी जुजे आनी बाळोक जेजू आसली आनी ही खबर गोवळ्यांक पावली. आनी तो काल्पनीक जावन अशें चिंतप दिता, गोवळ्यांक पावते गोवळी खाली हातांनी वचनात. कित्याक देवदूतांनी तांकां संदेश दिला म्हणून खाले म्हणी आमी दिया म्हणून एक एक ल्हान गिफ्टां हाडून येतात खंय. अशें ते साबार जाण गेले आनी ते व्हरून मोरयेच्या पांयां तळी सकट दवरलें आनी तांणी नामान केलो. तवळ एकलो गोवळी आसलो, ताच्या कडेन दिवंक पाप कांय ना, दुबळो. आनी तो रोडोवन उबे रावता खंय थंय. आनी तवळो मोरी माय उबे रावन बाळकाक ताच्या हातान दिवन म्हणटा खंय, पुता तुवें म्हाका काणी काडी जाय म्हणना, जेजूकूच तुका हांव काणीक जावन दितां. क्रिस्मस म्हळ्यार सुवार्ता म्हळ्यार बापान जेजूकूच आमकां काणीक जावन दिलां. आमी कितें दिल्यार तें केवल एक अर्गां या धन्यवाद जावन मात्र देवान ताच्या पुताकूच दिला. तो पूत आमचो सोडवंदार, तोच सोडवंदार, एकलोच सोडवंदार. ताच्या सोडवण्याच्या मिसावांत बेसांवांनी बरो न्हू, कुरपेन बरो न्हू, आमकां जियोंक आपोवणें दिता. हो आदवेंतोचो काल क्रिस्त जयंतीचें फेस्त. तोच देव आमकां आशिर्वादान बरोवन दी. ताणें दिल्लें देणें वगडायनासतना अखेर स्वासा पर्यंत ताच्या खातीर जियोन ताका साक्षो आमी जावया. आमेन. नितळ काळीज तूं विसरता, देखीर कोळ काळजां आमची, कर काळजां आमची तुज्या काळजा सारकी, काळती बोडी नेणटी. Beदी samya आमकां समी Jesus सगळी दया तुका समर्पिता. स्वीकार कर सोम्या बेजांव घाल पवित्र करवार आमचो. बेदी सशी सम्या आमकां समी जेजू सगळी दया तुका समर्पिता. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनातली महिमेक आमच्या नित्य पवित्र विचारावा सर्वेस्पोर मानून. प्रितीच्या बापा, तुझ्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून भावेंत लॉरेन्स जमनींत वंपलेल्या गोवाच्या कण्या बरी आपल्या जिवाची ह्या संवसारान पर्वा करिनासतना रक्त साक्षेच्या मरणा वरवीं महिमेवान जालो आनी भवी सभेक सुबाम पीक दिवंक पावलो.
ह्याच मोनान आमी संवसाराच्या सोडवण्यापासून आमचे जिवीत आतां तुका पेटोवन दिता जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व वेदरांनी ससनाच्या देवा, सर्व कळे आनी सर्व तै जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कैदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. भगवंत लॉरेन्स तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी सोलून आनी आपल्या रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमच्या असक्कायेन क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बोळ संपूर्णयेन परजळटा. देखून सर्गींच्या देवदूतां सांगाती आमी पृथ्वीमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्वांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. ओ सगळी तुकाचें. ओ सगळी तुकाचें. ओ सगळी तुकाचें. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय जय. ओ सगळी तुकाचें. ओ सगळी तुकाचें. ओ सगळी तुकाचें. बापा कोरोस तूं पवित्र. तुंस सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून इंदणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरण ससूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तीस परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान धीन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुबेस्त मनुश्य पासत तें वारावतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बवडतसो घोट पर गोटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समारंभता. तुझे पुनः
सोमिया जेजू आमी अत्रेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रतिमेचेर विस्तारले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगवंत बापा जराल्ड आमच्या गवळी बापाने सगळे याचकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बुरवोस धरून मेल्यांत ते आमच्या भाऊ भयणीचे काकुळत कर. एक घडी भर मौन रावन आमच्या कुटुंबांत अंतरले आमच्या मोगाचे उगडास काडया. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुज्या पडसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरये देवाचे माये सांगती सांजू जे तिचो पती भगवंत धर्मदूता सांत आंतोन सा लॉरेन्स आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजूत पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्ववंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवंदाराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गीचें भाग आनी आमच्या सोडवंदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बुरवशनात त्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आंकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेका शांती दियात. देवाचे शिरिये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूट देवाचे शिरिये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूट देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढलेले आमकां
शांती ई देवाची शिळी संसाराचे पाप काढता ती या शिळेच्या जिवनाक पयल्यान ती सुभागी सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्तचे कोड आनी रगत म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळूं तुझे समोर आयल्या तुका राखून रावल्या लागीं ये तूं वेगीं ये लागीं ये तूं वेगीं ये तूं जावन आसाय मुस्वार काळो जीवित लाभय सर्गिनी वासाक पावय जेजू तुये काळजा बिडार करूंक तुये तुझे समोर आयल्या तुका राखून रावल्या लागीं ये तूं वेगीं ये लागीं ये तूं वेगीं ये तुझे समोर आयल्या तुका राखून रावल्या लागीं ये तूं वेगीं ये लागीं ये तूं वेगीं ये Erga tuka Jesus somya ailai tu as kalsan moja vandan tuka Jesus raya rau tu sada atmyan moja sargincha kana maka kurpi dilyali maka bertai amar jivita onto ditai seran warani sambal murtai erga tuka Jesus somya ailai tuas kalsan moja vandan tuka Jesu raya rau tu sada atmyan moja जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा आम्ही घेतलेल्या प्रिती मोगाच्या जेवणा वरवीं बागेवन लॉरेसाच्या काळजा बरी आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भाऊ भयणीच्या कश्टांक आनी हाल उपाद्र्यांक उगाड आनी तांच्या गरजांक पावूंक आमचे हात पाय सुडसुडीत कर गरिबांचे आनी अनीत भोगतलेचे हक्क राखूंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्कां पासून कस मरण लेगून सोसूंक आमकां तयार कर ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नावी सर्वीस पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे आनी सर्प द्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो वचून या क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडता
देवाची व्हड उपकार बहिणीनो, आयच्या दिसा आमच्या सगळ्या आसात मानादीक बाप फ्रँकलिन डिसोसा शिवमोगा देशचे याजक भो फामाद प्रसंगदार आनी रेतेरे दिवपी तांकां हांव हांगासर येवन ताणी आराधन चलयलें आनी मिसाचें बलिदान भेटयलें. तांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या मुखल्या मिसावाक बरें मागता. थँक्यू फादर. आयच्या दिसा तेर्स आनी लितुर्जीची जबाबदारी घेतलेल्या लितुर्जी समितीक देव बरें करूं. फिरजन दिल्ल्याक वाती वांटचे आनी ताचे वयर मागणें करतले. उपरांत प्रधान याजक ते वाती वांटताले. सर्गींच्या बोदाळा बापा प्रत्येक रितीन ह्या दिसाक तुका आमी अर्घां दिता आसतना आमकां तुवें उदारपणान बरयल्ल्याक अर्घां दिता. प्रत्येक रितीन मुर्दोम आनी फिरचेंत जेवणाचे प्रायोजक जेवणाचे सहप्रायोजक जावन राविल्ल्या हर एकल्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तांकां आनी तांच्या कुटुंबदारांक आनी तांच्या सर्व त्या सामाचेर तुजें बेसांव वत. विशेष रितीन तांकां आनी तांच्या कुटुंबदारांक तांच्या सर्व मोगाच्यांक तुज्या आशिर्वादान बर आनी ह्या वातीच्या उजवाडांत तांच्या घरांत आनी तांच्या कुटुंबांत उजवाड फोंको म्हण आमी सालोरेसाच्या मजतीन मागता. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. नांवां पयल्यांनी मुखार येवचें आनी प्रधान याजका लागीं मानाच्यो वाती स्विकार करच्यो. आयचे जेवणाचे प्रमुख प्रायोजक वीरा फेर्नांडीस बलमटा मँगलोर. वीरा फेर्नांडीस बलमटा मँगलोर. जेवणाक वंतीक दिल्ल्यांची नांवां नांव नाका किन्निगोळी हेलेन रेंजर मूडबिद्रे. हेलेन रेंजर मूडबिद्रे. प्रवीण लसरादो ओमझूर. प्रवीण लसरादो ओमझूर. बीबी जोआना क्लॅरी कार्डोजा शंकरपुरा. बीबी जोआना क्लॅरी कार्डोजा शंकरपुरा. जुलियट नजरेत बैंदूर. जुलियट नजरेत बैंदूर. CA वर्गीस लोना वाल्डर मुक्का. CA वर्गीस लोना वाल्डर मुक्का. शार्लेट आळवा शंकरपुरा. शार्लेट आळवा शंकरपुरा. रोशन नोरोन्ना शंकरपुरा. रोशन नोरोन्ना शंकरपुरा. अनिता स्टॅनी डिमेल्लो मूडिಗೆರೆ. अनिता स्टॅनी डिमेल्लो मूडिಗೆರೆ. मोंतिना डिसोजा शिरवा. मोंतिना डिसोजा शिरवा. ऐचे मुर्दोमो स्टॅनली अँड शॉन डिसोजा मिलाग्रिस कल्याणपूर. स्टॅनली अँड शॉन डिसोजा मिलाग्रिस कल्याणपूर. समैरा लोबो बैदाळ ये. समैरा लोबो बैदाळ ये. कोणाची नांवां सोडून गेल्यानंतर तांणी येवन वाती स्विकार करीत. सालोरेसाक मागणे एसैत वंद मार्तेरा सालोरेसा तरणापरायस बवडता खातीर कठीण कश्ट सोसून जीव दिल्या. आयक म्हणजे कालते मागणे वर्तपातकेन आमी तुजे सरशी आयल्या. जीव बवार्थ तेर बरोबसो देवासो आनी आमच्या पेला असो खरो मोग आमकां जोड दी. आमच्या अभ्यासा सरीक जावन निस्कळपण आमचे थंय भरसळ अशें कर. आमचे सर्व आत्मीक आनी संवसारी वडिलांतय कलतेपण आमी दाखयशें कर. दुबळ्या धाकट्यांक पिडे शिडेन आनी कश्टान वरांत आसल्या आमच्या संदर्भा प्रमाणे आमी पावशें कर. अनभवार्थ्यांक आनी भवार्थ्यांक शेळिल्ल्या सर्गींच उजवाड आनी देवाची वळख मेळशी कर. तुजे बळादीक मजतीन देवाचे राज संवसारार विस्तारून दी. आमच्या कुडी आत्म्याक सर्व गरजांनी आमकां पाव प्रत्येक जावन. सालोरे मुखांतर देवाक अर्घां दितात. सबार जाणांक विविध उपकार लाभल्याक आशिताचें ऑपरेशन बऱ्यान चल्ल्याक दुबय आनी सौदीची PCC क्लियर चल्ल्याक बरी भलायकी फावो चल्ल्याक
काजाराचें कार्य बऱ्यान चल्ल्याक हार्टाचे स्टंट बसोवचे बऱ्यान चल्ल्याक अवघडांतले राखल्याक बावळो दुखो गूण केल्ल्याक भुरगीं फावो चल्ल्याक कोर्ट केस इत्यार्थ चल्ल्याक अर्गां तुका सुमया जेसू होगळाप तुका सुमया जेसू महिमा तुका सुमया जेसू जय जय तुका सुमया जेसू वाकाणटावन तुका सुमया जेसू वंदितावन तुका सुमया जेसू हर्षितावन तुका सुमया जेसू नामान तुका सुमया जेसू आराधान तुका सुमया जेसू हालेलुया 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 ते सामान दवरल्यांत सबार 90 जाणांक बरी भलायकी मेळोंक 20 जाणांक पोर गांवांत बरें काम मेळोंक 20 जाणांक मोतीक समाधान मेळोंक 30 जोड्यांक भुरग्यांचे देणे फावो जावंक 50 कुटुंबांनी शांती समाधान आसूंक 26 कुटुंबांनी 26 जाणांक बरी सैरीक फावो जावंक 5 भुरग्यांनी सुडाळ उलोवंक 18 जाणांक विजा मेळोंक 21 जाणांक शेळ ताप कोंकली गूण जावंक 12 जाणांची कातीची एलर्जी गूण जावंक तेगाची मूलव्याधी पिडा किडनी समस्ये 6 जाणांचे लिव्हर समस्ये 12 जाणांची शिरांची पिडा गूण जावंक 11 जाणांक दोळ्याची दिश्ट मेळोंक 8 जाणांक ची डिलिव्हरी बऱ्यान जावंक हे सर्व त्या सावांक आमी देवाचो आधार मागून घेवया. निवार म्हाका जेसू सोडोय म्हाका जेसू आपोड म्हाका जेसू गुण कर म्हाका जेसू निवार म्हाका जेसू निवार म्हाका जेसू सोडोय सोडोय म्हाका जेसू आपोड म्हाका जेसू गुण कर म्हाका जेसू. 7 जाणांचो रिपोर्ट नॉर्मल येवंक 13 जाणांचे बिझनेस बरें जावंक 12 जाणांनी आमोल पियेवणां सुटोवंक 12 जाणांनी दिल्ले पयशे फाटी मेळोवंक 7 जोड्यांचे काजारी जिवीत बऱ्यान जावंक 9 जाणांचे हट राग पयस वचोंक 15 जाणांचो जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक गोरवांच्या आंगार आयिल्ल्यो किरेंट्यो नापयस जावंक 11 जाणांक वायट सवयेतावन सुटका मेळोवंक 4 जाणांचे पेंकाड दुख 12 जाणांची पाट दुख 13 जाणांचे बावळे दुख 4 जाणांची मानसीक पिडा 2 जाणांचे वेरिकोस आनी 6 जाणांचे पोट दुख गुण जावंक आमी मागून घेवया. मुची पीडा म्हाका दोस्ता जेसू मोचे काळीस कातीन बुडला अनवार मोच्या दारार पावला जेसू निवार म्हणो आसांव मागता निवार म्हाका जेसू सोडोय म्हाका जेसू आपोड म्हाका जेसू गुण कर म्हाका जेसू. एकल्याची फिट्स पिडा गुण जावंक 18 जाणांचे बीपी शुगर नॉर्मल जावंक भायर पडले भांगार बऱ्यान फाटी मेळोवंक 12 जाणांचे कॅन्सर पिडा 18 जाणांचे दोंपराचे दूख 12 जाणांचे पांयाचे गाडीचे दूख 8 जाणांचे तकली दूख 5 जाणांचे आस्थमा 2 मायग्रेन चोरी जाल्ले भांगार फाटी मेळोवंक 6 जाणांचे ऑपरेशन बऱ्यान जावंक 5 जाणांच्या पांयांतले खिळे गुण जावंक तेगाच्या आंगार पडली शिबां केसोळी समकोळून पयस जावंक 13 जाणांच्या जाग्याचे समस्या परिहार जावंक 40 जाणां भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत मेळोवंक भुरग्यांनी हट करचे रावंक 4 जाणांचो जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक 18 जाणांक रीण फारीक जावंक 7 जाणांचे पैन बऱ्यान जावंक 9 जाणांची कोर्ट केस इत्यार्थ जावंक मागून घेवया. आकांतावय आकांत आयल्यात आमचे सलवणी वयर सलवणी कांतीन मोसो जीव सगळो इरोन
गेला निरसपणा हांव बुडोवन गेल्या निवार म्हाका जेसू सोडय म्हाका जेसू सोडय म्हाका जेसू आपोड म्हाका जेसू गुण कर म्हाका जेसू थोड्यांनी प्रत्येक त्या सावांदून मागोंक सांगला एका बाबाच्या पायाक बोळ मेळोंक UKंत काम मेळोंक ACC एग्जामांत पास जावंक एकल्याच्या हर्निया फॅटी लिव्हर गॅस्ट्रीक अल्सर किडनी स्टोन गुण जावंक दोगां भुरग्यांचे ऑटिझम समस्या गुण जावंक 4 वर्साच्या भुरग्यान सुडाळ उलोवंक कामाचो दबाव उणें जावंक एकल्याचे लंग्स इन्फेक्शन गुण जावंक बोरवेलांत बरें उदक मेळोवंक फेडरिक गोन्साल्विसाची कोंकली हर्निया अल्सर आनी पांयांची दूख आनी ताचें ऑपरेशन बऱ्याच रितीन जावंक ह्या पासत आमी मागया विशेष रितीन आयच्या दिसा आमी हांगासर खंयसलीच त्या सावां दवरून आयल्या जावंक पुरो आमच्या कुटुंबाचे ते सावे जावंक पुरो आमच्या खसकी ते सावा जावंक पुरो भलायकेचे ते सावा हर एक ते सावा आमी सोम्याक समर्पण दिवया सोमी आमकां आपडटलो सोमी आमकां गुण करतलो म्हणल्या पातयेणीन आमी मौन रितीन आमचे ते सावा सोम्याक समर्पण दिवया निवार म्हाका जेसू सोडय म्हाका जेसू आपोड म्हाका जेसू त्या वक्ता सोम्या म्हाका आपड सोम्या म्हाका गुण कर म्हण आमी मागया आमचे सर्व ते सावा सोम्याक समर्पण दिवया आमच्या कुटुंबाक आमच्या भुरग्यांक आमच्या वावरांतल्या हर एकल्याक आमच्या मनसातीक आमच्या जनावरांक सोमी आपोवन दी सोमी गुण कर सोमी बरें करून दी म्हण मागया सोम्याचो आदार आमच्या वावराचेर आमच्या कामाचेर आमच्या हर एका संगतीचेर आसूं दी आमच्या कुटुंबाच्या वताडांत आमच्या कुटुंबाच्या सर्व असमाधानाचेर सोम्याचो आशीर्वाद आसूं दी सोमी सर्व बरें करून दी मागया जेसू सोडय म्हाका जेसू आपोड म्हाका जेसू गुण कर म्हाका जेसू असं तर आमच्या कुडीचे सर्व विश्व सोम्याक आमी समर्पण दिवया हालेलुया 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 टच लॉर्ड हील लॉर्ड हालेलुया 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 सोम्या आमकां आपड सोम्या आमकां गुण कर सोम्या आमच्या पिडाचेर तुका समर्पण दिता सोम्या आमच्या आसामानाक तुका समर्पण दिता सोम्या आमच्या एकसूरपण तुका समर्पण दिता सोम्या आमच्या कांडीचे आमच्या पाठीचे एक दूख समर्पण दिता आमची मोतीची समस्या आमच्या शिराची पिडा आमच्या मानसिक समस्या तुका समर्पण दिता सोम्या तुझ्या उतरांत असा गोड तुझ्या उतरांत असा सकत हे देवा हे सोम्या आमकां तो पावो आमकां तुज्या कृपेन भर आमकां तुज्या आशीर्वादान भर आमचे सर्व त्या सवा तुका समर्पण दिता सोम्या हालेलुया 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 Thank you Jesus touch them Lord hallelujah hallelujah heal them Lord Jesus hallelujah 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 ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸಿನ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟು ನಂಬಿಕೆವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅವರ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅವರ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಅವರ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವಿರಲಿ ದೇವರ ಕರುಣೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಅವರ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಎಂದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ Heavenly Father, we surrender all our intentions, all attentions, all our difficulties into your loving hands. Bless us, bless our families, bless our near and dear ones. Take all our attentions, take all our worries and surrender our intention in the loving hands of God. May the Lord bless us. शकी भावार्थ प्रमाणे बरी क्रिस्तांची निचियोन बागी मरण सरगार तुझे संगता सत्साक देवाक होगोळसूचे बाग आमकां सोमेसांक फावो कर आमेन आमच्या बाप्पा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं सदीस पडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां दाळें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवास सालोरेस मार्तिरामा बसोद विनती कर क्रिस्तुच्या बसण्याक
आम्ही फौज आमच्या खातीर. प्रार्थूया. हे सर्व पदवेदारा देवा मग येऊन तो लोरेसान आपल्या वळवळाच्या उज्याचेर सहित वरशे तुवें केलंय. आमच्या अवगुणाचे केंडा आम्ही पालवाशी कर म्हण आम्ही लालेवन मागता. क्रिस्त आमच्या सौम्यावर वे. ह्या घडी एक घडी मौन राहून आम्ही मागया. यासारखं विशेष रीतीनं पिढे शिडेंत असल्या पासत कष्ट आल्या पासत मागतात. आमच्या घरांत आमच्या कुटुंबांत आस्पत्रेंत पिढे शिडेंत कष्ट आमच्या लोकां पासत जर कोणी आमकां हांगासर मागोवंक सांगलां तांच्या पासत आमी मागया आनी ताचो उगडास काडना. आतां सालोरेसा मुखार देव तांकां आशिर्वाद दिवं दी म्हण मागया. जुमयेचे नावे आमचो आधार. ताणे रचला सर्ग आणि संसार. सुम्या दयेन आयक म्हजे मागणे आणि म्हजी बोट तुजे सशीन पावती. सुमी तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. प्रार्थुया. सर पदवेदारा आनी ससाण देवा तुजी गुण करचे सकत पिडेस्त कुडीनी वतून कश्टोवच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचेर तूं दयाळ दीस घाल. पातकाक शिक्षा जावन रेवडलेल्या सरबंद पसंतले तांकां सोडय. मोतीची आनी कुडीची सूर दूख तांचे तावन पयस कर. तुजे गणीत काकुळतीचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता सालोरेसाच्या प्रत्येक मजतीन कुडी आत्मेची भलायकी लाभय. ह्या बजिलिकान तुज्या दैवीक सहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळें म्हणली दादूसकाय तांची जावं दी. अशें शांती जोडली ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताच्या शिकोवण्यांनी देखी प्रकारार चलोवन तुजो मोग आनी बरेपण पासारची करी भोक्तिवंतां जावन जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचे भाग तांकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सौम्या मरेफार. आमेन. तुमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करू. आमेन. तुमी जेजू क्रिस्त तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळू. आमेन. तुमी जेजू क्रिस्त तुमचे मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरू. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिव. सिर पदवीदार देवा बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्माचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदां काळ रावो. आमेन. आता ह्या सारखं पवित्र उदक आमचे शिंपडायतले आनी पवित्र तेलान आमकां मागतले. ह्या वखदां आमची काळजां मनां आनी अंतस्करणां सोमी जेजू क्रिस्त नितळ करून दी आनी आमचे सर्व पिडे शिडे आनी दुखी तावन आमकां गूण करून दी म्हणून भक्तीपणी आमी मागया आनी आयती सव्या गव्या गीत. ಅಗ್ನಿಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಮೇಘಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಇಳಿದು ಬಾ ಆತ್ಮನೇ. ಮೇಘಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಇಳಿದು ಬಾ ಆತ್ಮನೇ. ಮೋಶೆಯ ನಡೆಸಿದ ದಿವ್ಯಾತ್ಮನೆ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ನಡೆಸಬಾ. ಮೋಶೆಯ ನಡೆಸಿದ ದಿವ್ಯಾತ್ಮನೆ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ನಡೆಸಬಾ. ದಾವೀದನ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದಾತ್ಮನೆ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ನೆಲೆಸಬಾ. ದಾವೀದನ ಎಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದಾತ್ಮನೆ ನನ್ನಲ್ಲೂ ನೀ ನೆಲೆಸಬಾ. ಎಲಿಯನ ಎಲಿಶನ ಬಲಪಡಿಸಿದ ಆತ್ಮನೇ. ಎಲಿಯನ ಎಲಿಶನ ಬಲಪಡಿಸಿದ ಆತ್ಮನೇ ನನ್ನಲ್ಲೂ ನೀ ತುಂಬು ಬಾ. ನನ್ನಲ್ಲೂ ನೀ ತುಂಬು ಬಾ. ಅಗ್ನಿಸ್ತಂಭವಾ
ಆತ್ಮನೇ ಅಗ್ನಿಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಮೇಘಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಇಳಿದು ಬಾ ಆತ್ಮನೇ ನನ್ನ ಬಲವಾದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಾ ನನ್ನ ಬಲಹೀನ ಬದುಕಿಗೆ ಬಾ ನನ್ನ ಮುರಿದೋದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಾ ನನ್ನ ಬಲಹೀನ ಬದುಕಿಗೆ ಬಾ ಈ ಜೀವಕ್ಕೆ ನನ್ನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಉಸಿರಾಗಿ ನೀ ಬೇಗ ಬಾ ನನ್ನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಉಸಿರಾಗಿ ನೀ ಬೇಗ ಬಾ ಅಗ್ನಿಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಮೇಘಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಇಳಿದು ಬಾ ಆತ್ಮನೇ ಅಗ್ನಿಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಮೇಘಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಇಳಿದು ಬಾ ಆತ್ಮನೇ सोम्याच्या सर्गी बोटांतलो अपूर्बाये सोये कळो माते सांतलो रिस्पोळो सोम्याक सुद्धा मानवालो सोम्याच्या सर्गी बोटांतलो अपूर्बाये सोये कळो Saloresa Mogal Marti Santa Magun Tundi Devi Kurpa Mogal Saloresa Magun Tundi Devi Krupa Mogal Saloresa Mogal puta sowe ang kwarmori आशीर्वादी आमका जेसूच्या बोपोवीत काळसा आमा सर्वांक दी तुझे आशीर्वाद भगवंत लोरेसा आम्हा पसत विनंती कर भगवंत सचे गुरवे निवारक आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन